Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglap Jesu. Oglam Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Musia. कशी आहात तुम्ही? कशी आहात तुम्ही? बरी आहात. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ऐकता गे उलेले ऐकता गे ऐकतली पुरात वयर गेला. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेसु होगलाब जेसु स्तुति जेसु आराधन जेसु Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Argan Jesu. Argan Jesu. Praise you Jesus. Praise you Jesus. Love you Jesus. Love you Jesus. Adore you Jesus. Adore you Jesus. Adore you Jesus. Adore you Jesus. Love you Jesus. Love you Jesus. Hallelujah. 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 मगर भावना बहिणीनो रितिरिसो आठवो दीस रितिरिसो अकरेसो दीस बारी खुशी दिसता तुमकां न्ही गे पळय बू ना गे कितें आनी 2 दीस दवरया गे जायत गे कितले जाणां जायत म्हणटा आनी 2 दवरचे सगळां तुमी येतात तुमी येतात जाल्यार दवरची 2 दीस दवरया गे आसान मात तुमी वचचे आसान रेतीर दिवंक थंय मात तुमी वचचे येतात गे तांकां हांगा पळयचे बरें आहा तुमचें कितें जावं दी रेतीरिसो आखेरो दिसो दीस न्ही आज रेतीरिसो 4थो दीस रेतीरिसो 4थो दीस ह्या इगर्जेंत ह्या वर्साचे रेतीर आज अखेर जावंक पुरो पूण तुमच्या जिविताचे रेतीर सुरू जावंचो दीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या वर्सा ह्या इगर्जेंत ह्या रेतीरिसो निमाणो दीस जावंक पुरो पूण तुमच्या जिवितांत रेतीरेची सुरवात करचो दीस हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक वाहन एक गाडी पेट्रोल पंपाक येता न्ही गी कित्याक येता पेट्रोल पंप कसो सुबिता पळोवंक येता गी पेट्रोल भरून कितें करता करेन रावता गी रस्त्यार धांवता ती एनर्जी तो पेट्रोल पंपांत काण घेता व्हेकल वाहन कळ्ळें गी ती सगत काण घेता पेट्रोल पंपांत टांकीन भरता आनी रस्त्यार ती वापरता आनी तातूंत मस्त फायदो जाता वय की न्ही सर्वीस करनाटलें कार तुमी बीक घालून शोकेजीन दवरतात गी ना न्ही काय करतात ते वापरतात दिसपट ते वापरतात देखून तुमी सर्वीस करचे तुमी इगर्जेक येवचें मिसाचें बलिदान भेटोवचें सक्रामेंताचें आचरण करचें एनर्जी भरच्याक एनर्जी कोत्ता न्ही एनर्जी म्हळ्यार खालें उलया व्हडल्यान रेतीरिसो निमाणो दीस व्हडल्या गत्तान म्हणटात जापी दिनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 काल म्हणलो एनर्जी म्हळ्यार कितें सकत म्हळ्यार देखून तुमी इगर्जेक मिसाचें बलिदान भेटोवंक येवचें सक्रामेंताचें आचरण करूंक येवचें ती सकत भरच्याक ती भरून जाल्या उपरांत कितें करचें थंय म्हण धोवचें खंय घरा रेतीर जाल्ले कूड घरा
तुमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर तुमच्या बऱ्या उलोवण्या मुखांतर तुम्ही प्रदर्शित करचे कळलें की कशें गाडी पेट्रोल पंपा वचून पेट्रोल भरून धांवता आनी तुमकां कुमो करता त्या प्रमाणे समजलें सून बाई सरतना म्हणटा की माई बाई सरतना म्हणटा की सुनेक खंयच्याकी मिसा वचून येता मागीर तुका शिकयता गो गोड्या मागीर तुका शिकय खंयच्याकी मिसाक वचून येता मागीर तुका शिकयता गो गोड्या शिकयता पळय म्हणून पावलां उखलून सीदा इगर्जेक येता पळय मागीर बुशिकोंक एनर्जी भरूंक इगर्जे येवचें न्हय सुनेक बुसुकोवच्याक सकत भरूंक एवकरिस्ताच्या बलिदाना वांटेली जावन जेजूचें मास शेवन घट्ट जावन येचें न्ही बगार कितें करचें सुनेक बोगसून मोगान हाडे गो पुता हाडे गो बंगारा तशें न्ही मा अशें उलोवन ताका दादोसकाय दिवच्याक ती सकत तुवें भरची प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ना जाल्यार माय जावं दी सून जावं दी मांव जावं दी जावय जावं दी तुमी केस्त मागोन घेतात उडासुरीची केस्त सर्विसा गेल्लें गाडी आमी धांवडयता आमी वापरता रितीरिसो वेळ जावन आसा आमच्यात बीग जिविताचें सर्वीस पळय मिसाक 1 घंटो मिसाक येता हांव बसता कुर्सा वाटेक शुक्राराचें कुर्सा वाट करता आनी आमी फाटी वेता उठलें बगना पूण रितीरेक तुमी 4 दीस आयल्यात न्ही गे 4 दीस सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्त न्ही सोमाराक हेच्या विशयान तुमी आयकल्लें आय्या रितीर बारी बरी जाली काल आयकलें देवाच्या मोगा विशयान तुमी आयकलें पळय गे तुमी एकामेकाचो मोग करचो देवाच्या मोगा विशयान तुमी आयकल्लें सोमारा दिसा न्ही गे देव कशें तुमचो मोग करता तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय मंगळारा पातक ताळण्यो पतकाचो परिणाम कितें पळय गे न्ही ताचे विशयान आयकल्लें कालच्या दिसा सड्ड आमकां आयकूंक जावना देवान आमकां राज्य केल्ल्या पसूत आमी ताका अर्गां दिलीं आनी ताचें बेसांव मागोवन घेतलें आनी आयच्या दिसा आमी कुटुंबा विशयांत नियाळटल्या हांवें काल म्हळें कुटुंबांत संतोश आसा जाल्यार जिवितांत दादोसकाय तृप्ती सार्थक जाता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो रितीरिसो काळ सर्विसाचो काळ परच्या दिसा शर्मा आयकलो आमी आराधन केलें स्तुती केली कालच्या दिसा मंगळाराच्या दिसा ताची स्तुती केली आराधन केलें देवाचें उतर आमी आयकलें खंय सुकून पडल्या आमी सुद्दां करूंक साध्य जालें कालच्या दिसा आमी राजी जाल्या आमच्या पतकाचें भक्षणें मागलें आयच्या दिसा कुटुंबाच्या विशयांत आयकून आमचे क्रिस्ती जिविताचें लक्षण विचार समजून एक नवें जिवीत सुरू करच्या दिशेन पावलां काडूंक आज आमकां उपकारता त्या दिशेन आमी वावरतना आमी सम्याची स्तुती करची भोव गरजेची देखून आमी खंडीत सम्याची स्तुती केल्ल्यांत देवाची सकत आमचे थंय वस्ती करता देखून किर्तन 130 आणि 4 म्हणटा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो कितें म्हणटा फुडल्यान कितें म्हणटा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यांनो येया सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमची हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार रचणार सर्गार्तावन तुझेर आशीर्वाद घालूं त्या पुरबाय पडे सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यान कसो आशीर्वाद मेळटा पळया पवित्र स्थानांत म्हळ्यार
पवित्र स्थान ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ काही हा पवित्र जाग्यार देवाच्या मंदिरांत देवाच्या घरांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा कितें करा हा कोणाचे मुझे हां कसे उबारचे हां व्हेरी गुड पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार सुरू असणार सियोनातम तुजेर तो आशीर्वाद घालता देखून 135 कीर्तन म्हणटा 135 हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया 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 सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो सर्वेस्पराच्या ताची सेवकांनो स्तुती करा ताची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत आमच्या देवाच्या अंगणांत आमच्या देवाच्या अंगणात ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताची स्तुती करा ताची स्तुती कित्याक करा कित्याक सर्वेस्पर बरो सर्वेस्पर बरो ताच्या नावाक ताच्या नावाक कीर्तना गया कीर्तना गया कित्याक कित्याक तो दुलोब तो दुलोब तो दुलोब तो दुलोब प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दुलोबानी कनवळतो सर्वेस्परा देवा म्हणटा न्ही दुलोबानी कनवळतो सर्वेस्परा देवा दुलोबानी कनवळ देखून या दुलोबानी कनवळ देवाची स्तुती करूया स्तुतीसू एन मानावे म्हणलें गीत गावया ताळयो पेटून संतोषान उबी रावून आमच्या हातोबारन ताळयो पेटून संतोषान ही गीत तुमच्या बुकांत पानांक 19 कोणाक बुक जायला सांग ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Alleluia 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 ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನ ಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನ ಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान चेस होगळं चेस सुजी चेस आराधना चेस आमच्या मध्ये असं स्वामी सर्व संसार सदने आमच्या कुटुंबाची येतलो चेस आमच्या मध्ये असा यशमिया कमी आराधना करूया तुझी स्तुती करूया उडा तळ्या उलो मारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. वगळा जिसू रितीच्या 4थ्या दिसा आम्ही आसा तुझे उतर ऐकूंक आम्ही यात्रेकान आसा तुझे उतर ऐकूंक आमची काळज आमची मनां आयटींग करसुया. त्या दिसांची रिती आमच्या जिविताची एक सर्वीस जावन आमी केल्या. खंयसर आमी सुखान पडल्या खंयसर आसांव म्हणून आमकां आतां समजलें तुजो आदार नांदल कुटुंब तुज्या आजारपण नांतर आमची वीत व्यर्थ म्हणलें आमकां बगता. समिया तुजें उतर आयकूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आमकां अभिषेक कर. आमचें वंट आमचें काळीज आमचें मौन आमचें कान सगळीं तुजें उतर आयकूंक आयतें कर. ह्या मुखांतर रितीरे उपरांत ते रितीरेचें जिवीत जिवंक कृपा दी म्हण मागता हांव सौम्या. तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती. ही पवित्र आत्म्या ही देवनी आमकां अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या
आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये पवित्रज्ञा कृपे साकोरा आमचेर देवोन तो ये आमचेर देवोन तो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोर आमचे तुंबे ये आमचे तुंबे वौरं दैवी शेतं निस्वात् मोना वौरं दैवी शेतं निस्वात् मोना ते लावून आमकां आज जेजूच्या मोगान ते लावन आमकां आज जेजूच्या मोगान ते लावून ताच्या मोगान ते लावून ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवान ये आमचे तूं देवान ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवान ये आमचे तूं देवान ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवान ये आमचे तूं देवान ये कुटुंबां जियोंक आमी माया मोगान उठलां जियोंक आमी माया मोगान लालेवन मागतां लाभय तुजी कृपा लालेन मागतां आमी तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तूं देवान ये आमचे तूं देवान पवित्र आत्म्या आमच्या देवानी आमकां अभिषेक करी पवित्र आत्म्या देवानी हर एकल्या भुरग्याचे खास युवजनाच्या जिवितांत वडिलांच्या जिवितांत सगळ्याच्या जिवितांत देवानी देवाचे उतर ऐकूंक आमकां तयार करी कृपा दी सगळ्यांक तूं देवून ये आमचे तूं देवून ये आमची तूं देवून ये सर्वेस पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसो सजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटामाली म्हजे थंय आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारी फाटीं दुडूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो तिश्ट फळ दिता
तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावची जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्टफळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. अशें क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो, आमचें जिवीत खंय सुरू जाता सांगा बळ्या. आमचें जिवीत खंय सुरू जाता? कुटुंबांत. कुटुंबांत सुरू जाता. ओके. कुटुंबांत कोण पुरो आसात? कोण पुरो कुटुंबांत? आवय बापाय, आजो आजी, भाव भयणी, बाप्पू मावश्यो, रेडे मोश्यो, गोरवां, पाडे, कुंकडां, मागीर कुटुंबांत कुटुंब म्हळ्यार कितें? कोण मेळोन कुटुंब जाता? आवय, बापय आनी भुरगीं न्ही. ठीक आहे. आजो आजी, बाप्पू मावशी, रेडो मोसू पुरा. कुटुंब म्हळ्यार एक पती, एक पतीन आनी तांची भुरगीं. कळ्ळें? आजो आजी तांचें कुटुंब आसलें. आजो आसतना तो पती, आजी ती पतीन, तांची भुरगीं, तेचें कुटुंब. तें कुटुंब एक्सपायर जालां आतां, आवटडेटेड. कळ्ळें? कित्याक म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांक हजर जालां, भुरगीं जाल्यान तांच्या भुरग्यांचें कुटुंब आसा. कळ्ळें? देखून कुटुंबांत आवय बापूय भुरगींची येताना एक कुटुंब जाता. एक कुटुंब सांगाता मेळटाना एक खाल दादा. एक कुटुंब सांगाता मेळटाना खाल दादा. कुटुंब सांगाता मेळटाना एक वाडो जाता. वाडे सांगाता मेळटाना फिरगस जाता. फिरगोज्यो सांगाता मेळटाना देशी जाता. ओके. तशेंच एक कुटुंब सांगाता मेळटाना एक समाज जाता. समाज सांगाता मेळटाना एक राष्ट्र जाता. राष्ट्र सांगाता मेळटाना संवसार जाता. आनी कुटुंब जावन आसा मोगाचें उगम. कुटुंब मोगाचें उगम. तुवें पुरा तुज्या सगळ्या जिवितांत शिकचें. सडावत लिसांवां खंय जावन येतात? उलया खंय उलया कुटुंबांत येतात. कुटुंबांत न्ही गे. तुजे गूण, तुजे शिगूण, थोड्यो पिडा, थोड्यो खालेती, थोडे स्वभाव, हे सगळे कुटुंबाचें येवचें. कळ्ळें? म्हज्या घरा कडेन एक कळेंत चेडूं. कळेंत म्हळ्यार कळेंत, एकदम कळेंत. ताच्या आवय बापूय पुरा गोरी, सगळीं गोरी. कुटुंबान कोणीय काडिना. तें मात काडलें. कित्याक म्हळ्यार ताच्या आजयेची आवय मस्त काळी आसा. तशें हेरिडिटी खंय ती खंय येतात. कुटुंब. कळ्ळें गे. थोड्यांक म्हाका 28 वर्सांचेर शुगर आयला, डायबेटीक. कितल्या वर्सां? 28 वर्सांचेर. हांव पाद्र्यार जावं ना त्या दाडा. कळ्ळें? त्या दाडात शुगर आयल्या. आतां शुगर येवन म्हाका जालें सुमार 14-15 वर्सां जालीं. चिवले करूंक 25 वर्सां. कित्याक आयली?
म्हज्या आवय बापायक आसली पेरंट्सां कुटुंब हांव थिंग त्या कुटुंबात जल्मांतलो शुगर येती ना म्हाका कळ्ळें की देखून हर एक पळया हेरिडिटी जावंक पुरो तुजो राग जावं पुरो तुजी साल तुजी समकण तुजे गूण तुजे हव्यास सडा वत कुटुंबांतावन येवचें मलगड्यांतावन तुज्या कुटुंबांतावन येवचें रक्त संबंधांतावन येवचें थोडी पिड्या येतात हार्टाची पिडा डायबेटीक BP काळजाची पिडा ही सर्व सडा वत मलगड्यांतावन आयिल्ल्यो थोड्या कॅन्सर थोड्या येवचें आसा मलगड्यांक आसलें आसा जाल्यार ते भुरग्यांक आसा म्हणलें समजता म्हणजे मगाच्या भावानो भयणीनो ताचे सांगाता मोगी कुटुंबांतावन आमी घेता केले आमी उलोवचीं उतरां थोडी आवय बापाय एक ते गाळ उडयनात एक ते पाड उतर उलयनात कळ्ळें गे तांकां पाड उतर कालें गोतूना भुरग्यांक गोतूना पाड उतर कालें म्हळ्यार गोतूना इतले अशें गुण थोड्यांक बरीं उतरां गोतूच ना गाळी आनी शिरापूत ल्हान ल्हान येदेशे भुरगे 5वेंतले गाळीच चडच्यो कित्याक कशें कशें गोतात बळे आं घरा तेंत उलयतात घरा तशेंत तांचे लागीं घरा बरीं उतरां नात बापायच्या तोंडांत येवच्योच गाळी आवयच्या तोंडांत येवच्योच शिराप भुरग्यांनी तशें जिकोन धरलां कळ्ळें की इल्ली इल्ली व्हड जाताना सुरू करतात उलोवंक तेंत उलोवचें कळ्ळें घरांत ह्या सगळ्या विशयांत धर्म मणयाऱ्या विशयांत धर्म भयणी विशयांत भाव भयणी विशयांत जर तर घरान नेगेटिव्ह उलयतात जाल्यार नाका जाल्यांत उलयतात जाल्यार ही भुरगीं जेवताना खाताना न्हिदताना उठताना एंताय घेतात ती व्हड जाल्या उपरांत थंत शिकतात कुटुंबांत शेजारच्या कडेन दुस्मान काय आसा जाल्यार जायनातलो मनीस आसा जाल्यार ताचे विशयान घरा नाका जाल्ले उलयतात जाल्यार तासो ल्हान दिमकोरे असो भुरगो तेंत आयकता आनी इल्ले गोद्दे उलोवंक जाता नाय तेंत आयकता आनी 1 2 3 क्लासीक येताना डॅडी लागीं म्हणटा हाळे तो गेलो बळे तो सोर गेलो बळे सोर गेलो वोट जावं दी दाडा वोट जावं दी हांव ताचे पांय कातरतांगी ना पळय म्हणटा कोण धाकटलो भुरगो ताका विशयच गोतूना कित्याक दुस्मान गाय पूण उलोवन ताणें आयकून ह्या भुरग्याच्या काळजांत मनांत ताचे विशयान दुस्मान गाय कोण कारण कुटुंबान देखून कुटुंब बरें करूं की वायट करूं की कुटुंबूच कारण देखून आमचे कुटुंबाचें वातावरण कशें आसा त्या दिशेन आमची जिवीत रुपी जाता म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो आं कुटुंबां आदलीं कुटुंबां आनी आतांचीं कुटुंबां इल्लेशें आमी व्हरून पळयलें जाल्यार तुमी सुमारपटी म्हळें आ बुडली माई बाप्पो मावशी ती पुराय एकाच कुटुंबांत आसतालीं न्ही गे कुटुंबांत आसतालीं ते दाळा जॉयंट फॅमिलीज म्हणटा न्ही पळय जॉयंट फॅमिलीज म्हळ्यार दोरयेन बांदून गेल्लीं कुटुंबांनी सांगाता रावतालीं एका बापायक 5 जाण पूत जाल्यार ते 5 जाणां दुवो जाल्यार दुवांक काजर करून दिलें आनी 5 जाण पूत काजर जाले आनी 5 जाणी पुती एकाच घरांत कळ्ळें 5 कुटां ना जाल्यार व्हड न्ही तांकां रावंक हेजेस करून रावतालीं रावतालीं एक पूत आनी ताची बायल ताची भुरगीं आनी एक पूत ताची बायल भुरगीं ही पुरो ओट्ट रावतालीं भुरगीं पुरा भाव भयणी म्हणली बरीच आसतालीं कळ्ळें आनी हे बाबा बऱ्यान आसताले आनी तांकां एकलो कंट्रोल करूंक आसतालो कोण आं ट्राफीक पुलीस कोण बाबू पप्पा म्हण नातले तेडा बाबू नातले आन नातल्यार बाब दोग भितर एक कळ्ळें गे आसता ताचो अधिकार कितो गे म्हळ्यार ताणें उठ म्हळ्यार उठ बस म्हळ्यार बस जाल्लें तो बॉस उरलीं पुरा उठ बस गाद्याक नांगोर दवरच्या पयलें कोण इसारीचे कोणाड इसारीचे बाबाड इसारीचे बाबा गाद्याक नांगोर दवरयेत की नांगोर दवरून गादो आदो जाल्या उपरांत नेज लावंक ओंपूंक दीस दवरचे जाल्यार कोणाड इसारीचे बाबाड इसारीचे भात पिकोवन पसवून पिकोवन जालें लुवंक तयार जालें जाल्यार
कोयते घालचे पडे कोणाडी सारचे कोयते घालचे बाबाडी सारचे बाब मेन पांदन पूत आसोन दिते गोलटात पुरा भात मिल्ला गेले तांदूळ वाडलो विकलो पैसे अनकोंडाड दिचे बाबाडे दिचे बाब दिता पुतांक इल्ले पड्या टणटून रिस्पेक्ट एक मान आसुल्लो मान आनी बाबाच्या बाबू कितें बाबूलें पॅन्ट शर्ट घालनातलो हुंडी घालनातलो गोत्ता न्ही तुमकां इंडियन टाय एक कास्टी नेस्टी इतल्यान दुसऱ्यांक कांय ना फुल्ल खालीत आंग तिशीन इशीन येतालो आनी त्या बाबा पळोवन सुनो बाबा बेसांव दी बाबा बेसांव दी म्हणटाले तसलो स्थान आसता ताच्या फ्रँटाक एक नेवाळ्याक एक येदी व्हडली चावी कळ्ळें ती कोणाक आपडूंक ना मांयकी आपडूंक ना चावी ती कळ्ळें व्हडली मांयकी आपडूंक ना विरंकूळ सुनांक मावा लागीं उलोवंक उत्तर ना आनी उलयचें जाल्यार कोणाड उलयचें पयलें मांय कडेन उलयचें नातल्यार कुळार वचोचें जाल्यार सुनांनी कोणाडी सारचें बैलेन कोणाडी सारचें न्हवऱ्याडी सारूंक ना मावाडे न्हवऱ्याडे सांगीत आडे न्हय म्हाका फाल्यां कुळार वचोचें म्हजेडे सर नाका बाबाडी सर बाबाड न्ही आनी सुनेनेचें बाबाडे बाबा कालें बाबा कालें न्ही कुळार वचोचें आशिल्लें कोणाक म्हाका गोत्ता न्हय तुका नेज लावंक आसा म्हणून गोत्ता नेज लावन जाल्या उपरांत सांजेर वता सकाळीं फाटीं येता कितें कालें तितलें अर्जंट आसा तुका न्ही बाबा बोंबयतान बाबा येयला खंय ताका पळोवन येता आतां माय हुशार ना खंय तिका पळोवन येता भाताचें काम जाल्या उपरांत वच आतां वेळ ना न्ही बाबा सांजेर वचून सकाळीं येता तुका सांगलें न्ही हांवें जालें मागीर उलोवंक ना मागीर वेताय जाल्यार वचू पाटी येनाका थंयच राव मागीर येता ते वेता ते तशें म्हळ्यार ना पळया अशें आशिल्लें फ्रिडम नाशिल्लें कुटुंबांनी स्ट्रिक्ट आशिल्लें आनी पळया एका कुटुंबांत थंयसर व्हडलें घर नाशिल्लें घराचें आकारण पळयल्यार चडावत कोलवांचीं घरां कोलवांचीं म्हळ्यार स्वंत भूंय नाशिल्ली कोणाकी स्वंत भूंय नाशिल्ली मावाक आसलें जाल्यार गेणीची भूंय धन्याक गन्याक गेणीक गादे गोळचे सागोळी करची गेणीची भूंय आनी अशें काही आसा जाल्यार व्हडलें काही ग्रेस्त कांय नाशिल्ली बरें कन्न आसा जाल्यार एक नळ्यांचीं घरां नळ्यांचीं ना जाल्यार कोलवांचीं घरां कोलवांचीं शेण काडचें न्ही गे शेण काडचें घरां कोलवांचीं आतांची आतां कोलवांचीं घरां आसात गे आतां खंय नात नळ्यांचीं घरां कांय दिसतात नाजाल्यार स्लॅबाचीं घरां व्हडलीं व्हडलीं घरां जाल्यान तशें आसतना ते कोलवांच्या घरांत चड्ड कुडां नासलीं एक दोन चार कुडां एक रांदचें कूड एक आलतरीचें कूड आनी एक सोपो भायर एक सोपो सौकी म्हणटा सौकी काय आसल्यार एक दोन कुडां एक्स्ट्रा आसतालीं काबटाचें कूड कटल्याचें कूड म्हण आसतालें आनी पळया सगळ्यां त्या घरां मोगान आसतालीं नळ्यांचें घर दोन तीन कुडां आसतालीं मोगान आसतालीं घरांत करंट नाशिल्लो चडावत घरांनी करंट आशिल्लें हांव कालचें परचें उलयना जॉयंट फॅमिली आसताले पळय त्या झाडा एक सुमार 25-30-40 वर्सां फुडेंची गजाल करंट नाशिल्लो घरांनी वय गे चडावत कोलवांचीं घरां ह्या नळ्यांचीं घरां करंट नाशिल्लो थोड्यां कडेन करंट आशिल्लो थोड्यांचेर करंट आशिल्लो नातल्यार करंट नासलो आनी त्या घरांनी चिमण्यो आसताल्यो चिमण्यो खोल्यो चिमण्यो चिमणे तेलाची चिमण्यो थोडे कडेन चिमणे तेल मेळना ते डिझेलाची घालताले डिझेल घालतना समज पेटना कुरवतात चिमण्यो ताका 2 कडे मीठ घाली जालें तें बरें पेट्टालें खंय पेट्टाल्यो डिझेलाची पूण थोडे कडेन ते चिमणे तेल मेळनातले थोडे डिझेलाच्यो थोडे कडेन चिमणे तेलाच्यो
थोड्यो एल्युमिनियम चिमण्यो मेळटल्यो, थोड्यो बऱ्यो ग्लासाच्या चिमण्यो मेळटल्यो, थोड्यांक त्यो हाडूंक गत नासली देखून पप्पान पिवन उडयलें क्वॉटर आसतालें कर्नाटका सराईचें क्वॉटर तेन्ना कोयतेच्या बोंतीन ओट्टे काडून मायेच्या कापडाचो तीर गुंतून त्या बटल्यान घालून चिमणेतेल घालून आलोवन दवरच्याली दंदी न्ही. कांय थोडे बियो आशिल्ले कांय इल्ले पानां आशिल्ले व्हरून आंगडी वचून बिदऱ्यां पेंटेक गेल्यार आनी खंय पेंटेक गेल्यार चिमण्यो हाडटाले. चिमण्यो हाडले खंय दवरच्यो ताका एक कूर आसतालो. पळय आमचे मलगड कितली सुक्षवीत म्हळ्यार कूर आसतालो, कुरार दवरतालीं कूर, चिमणेची कूर म्हळ्यार काले कित्याक वयर दवरतालीं ती उजवाड सकाळां दिसूंक मागीर तातूंय ती लाभ करतालीं. लाभ कालें करतालीं चिमणेची करी त्या कुराक वयर तगड मारतालीं. तगड कळ्ळें ताका चिमणी शिरकोवची. चिमणीक गेल्या उपरांत ती पेटयल्या उपरांत ताका इल्ली व्हड करूंक ल्हान करूंक ताका चक्र आसा तें पुरो करून ती करी म्हणटाली करी चिमणेची आनी ती मोवाची पोळी बांदली बरी देंवताली. मागीर लोक नारळाच्या कट्टेन काडची आनी ती एक मोडकी आसताली करी घालची मोडकी तांदूळ घालची आनी पडली करी सकयल पडली. आतां ती करी कित्याक यूज करतालीं गोताय तुमकां? तोंडा पुसूंक थोड्यांक काजळ जावन थोड्यांक हांगा त्या देळा परत हें पुरो नासलें न्ही काय ना शेण काडू घरा शेण काडटालीं. आतांची बरी ग्रायनेट मार्बल आनी बरी बरी सिमीट मोजायक पुरो नासलें शेण काडचें शेण आनी तें बरें शेणाक करी घालची आनी बरी पुसची वस्तुरान सगळें घर पुसचें काळें काळें दिसता. बेजमेंटा वेळार सड्ड करी घालची. पाद्रापाचे दोळे दोळे पांय पुरा काळे जावन दीत म्हूण आनी पाद्र्याप एक पटी वाड्याक वचून आयलो जाल्यार कितलें पात्राक घेश्टिल्यार करी वचोन त्या नमुनेची करी घालच्याल कळ्ळें. बेजमेंटा वेळार करी ती करी घालता आनी रांदूंक आनी आपणें आतांचे बरें गॅस आहलोय. आतां गॅसाक 1000 रुपया जाल्यात. गॅस आहलोय ना लांकडां सोवल्यो मागीर घालें पिडे सण्णां परत दवरचीं उजो करचें सकाळीं उठोवन फुंकचें करून फुंकून फुंकून तो गोबर पुरो तोंडांत कानांत नाकांत पुरा सगळ्याच्या कळ्ळें. आतां पुरो लिपस्टीक घालून पावडर घालून गॅस पेटयतात सकाळीं उठोन. पयलें तशें ना. पयलीं इत्त करी इत्त पावडर गोबर पावडर करी लिपस्टीक पयलींची स्थिती. बसोन भागवून उजो करचो आसलो. सकयल 3 रान्न्यो आसताल्यो जलांत हांगा रांदच्या कुडांत 3 रान्न्यो तांदूळ उजो पेटोवचो. वयर वयर ताका आट्टोळगी आसताली. मागीर एणे तेणें उमकळटाली शिंकी न्ही शिंकी वता न्ही. एकांत सुकी मासली एकांत तूप आनी एकल्यान दही न्ही माजर सकयल तावन वयर पळोवन म्याव म्याव करतालें वयर सुकी मासली पळोवन वयर. आनी हें आमच्या गांवांत जालें तुमच्या गुर्तू ना. तुमी अमेरिकान जल्मल्यात न्ही. हें आमच्या गांवांत हांव ताकोडेन हांव मोडबिद्री तुमचो उपाधी सिद्धागड तें पुरो आसलें. हेणें पुरो गुर्तू ना. ही पुरो अमेरिकान पूण आसलें हांगा गुर्तू ना. ताच्या उपरांत पळया थंय रांदचें आसलें सोलेचेर रांदचें उडली मोडकी कोणीय दनपारां वचून ती सांज वचून ती मडकेंत 1-2 मणी पेज नीस आसतालो न्ही गे आसतालो आसतालो. केदाळाय आमची माय म्हणटाली अळे पुता उडास दोरी जाय मोडक्यांत शीत केदाळा सुकून आसून वचो अचानक कोणी म्हण येत ताका 1-2 वाडूंक आसाचें. नुस्त्यानातलें व्हडली मीठ मिरसांगन दियेत पूण शीत आसाचें न्ही. आतांच्या घरां आसा. आतांच्या घरा गेल्यार खराटून खाण पुरो होमतें गेल्यार कांय ना पुरो कंप्लीट करून न्हिदचें. उरलें आल्या काय इल्लें फ्रिजान दोन चपून न्हिदचें. कोणी आयलो जाल्यार कांय ना. आयलो पयलीं फोन केल्ल्यान जाल्यार दोर येतालें. आतां कांय ना. लिंब्याचें आंबोट सरमात करून दिता 12:30-1 वरार आली आनी किटी करून मोरोन दी म्हूण वचून कांय करचें. परिस्थिती चेंज जाल्या. करंट नासलो घरांनी. टी व्ही आसली करंट नासलो टी व्ही काय आसली. कांय थोडे रेडिओ आसताले रेडिओ न्ही त्या रेडियोक बॅटरी घालची सेल्लां. हांव ल्हान आसतना म्हज्या धाकटून एक भायर तो व्हडलो टेप रेकॉर्डर हाडलो टेप ताका 6 सेल्लां 8 सेल्लां घालून ओडली घाल 1 घंट्यांनी सेल्लां खाली उडलो.
कुठले रेडिओ आसताले त्या रेडिओ त्या रेडिओन मात आकाशवाणी मंगळूर मात ऐकायची दुसरें काय ना FM काय ना सकत हॉट मगाय ना गंच्या मगाय ना आतां बरो आसा आनी तो व्हडलो रेडिओ ताका अटले गुणोवचां तिशीन ताचे भितर जोरलो आसतलो तिशीन धांवतालो जोरलो त्या हाचे भितर रेडिओचे भितर थंय निट्ट दवरलें आयकना अशें गुंडयचे तशें गुंडयचे तो रेडिओ तसलो ताच्या उपरांत कशेंय जालें म्हणया आंबोरी तेस मागणें सगळें आसतालें घरांनी कांय समस्या नासले बापय आवय तोटाक बाताक न्हेजेक कामां वेतालीं भुरगीं कांय लागीं इस्काल जाल्यार वेतालीं नातल्यार तीं कामां वेतालीं आनी सकाळीं सांजेर येवन बरें करून सांगाता आंबोरी म्हणटालीं सांगाता जेवतालीं न्हांव खातांचे बरी व्हडली करून नाणी बरें नासले भायर तट्टी घालून भायर न्हांवचें तांब्याच्या बनांत घी आनी एल्युमिनियमाच्या बनांत घी आडरां कोली घालून उजो करसो आनी भायर न्हांवचें न्हांवताना थंय एकल्यार रावचें नातल्यार मेल्लीं मात उडयता बीन दिसता न्ही कशें नांव निवचें पळया असली परिस्थिती कांय व्हडली आस्त संपत ग्रेस्त कांय ओडपण आडंबर नासलें पूण बावर्त आशिल्लो वेळार मागणें म्हणटालीं आंबोरीची गांठ जाताना संताक्रुसाची कूड करतालीं जाणां पळया ते दाळा बरें सगळें आसलें बरें मागीर क्रमेण करंट आयलो कोलवांची पाकी गेली कित्याक म्हळ्यार कोलवांची पाकी कितले कोलू सुवल्यार हे उंदीर वचोन आनी हे वोंटे जावन ते खावन पावसांत पुरो पोंवचेंत मागीर कोलू मेळटा पुरो कोलवाक उजो दितात मागीर कोलू मेळटा मागीर टारपाल घालताले ताणें नाकात म्हूण सांगून सगळ्यांनी नळे घाले उपरांत वंटी जाल्यो वंटी मातयेच्यो वंटी गेल्यो फातरांच्यो वंटी सरोवन जालीं बरीं कुडां जालीं सिमीट गेली सिमीट उपरांत लादयो गेल्यो ताच्या उपरांत मार्बल गेले टायल्स गेले ग्रायनेट आयल्यात आतां ग्रायनेटी प्रायज जेन्ना म्हूण परतून टायल्स आयल्यात वस्तू नमुन्याचे आयल्यात आतां घरांय तशींच नळे गेले स्लॅब जाले स्लॅबा वयर तगडां जालीं आतां परतून स्लॅबा वयर नळे जाल्यात इम्प्रुवमेंट अशें रेडिओ गेलो ब्लॅक एंड व्हायट TV आयली ब्लॅक एंड व्हायट काळी तातूंत काळी आनी दोयमां दुसरें कांय दिसना आनी ती TV येद्दी व्हडली एक TV आल्यार 25 घरची तेत्त घरां येतात TV पळोवंक 25 घरची जागो ना जाल्यार व्हडली अशें उबो रावन जाल्यार पळयतात TV आनी ताका एक एंटीन वयर रुखाक फालपणशी रुखाक गी आंब्याच्या रुखाक गी गोडकाच्या रुखाक खंय व्हडल्या रुखाक उमल्याचें पट्ट जाल्यारय वचून सोडून बांदतात आनी ते मोड आयलें जोर वारो आयलें ते गुवल्यार हांगा दिसना पुरतो सोडटात वयर गुंडयतात आयले रे पळय रे म्हूण कशेंय गुंडयलें ताचो बोंगोस्तोळ नाका म्हूण व्हडलें सत्री आयली न्ही व्हडलें डिश येद्द व्हडलें डिश तातूंत काय 2 लोड पोपळां सुकयत त्या नमुन्याचें व्हडलें तें गुणोवंक 25 जाण इशीन तें गेलें ताच्या उपरांत धाकटें डिश आयलें केबूल आयलें आतां काल आयलें आनी एक दुसरें केबूल आयलां न्ही कालें केबूल तें कालें केबूल कळ्ळें टीव्हीचें केबल तेन्ना टीव्हीचें केबल कळ्ळें आयलां ऑप्टिकल केबल आयलां आतां पुरो कालें बरें आयलां मस्त आतां दुसरेंच आयलां सोडया ही TV आयल्या उपरांत घरांनी मागणें उणें जालें सकाळीं जावन सांजसर थोड्यांक टीव्हीचें सुचोक पयलें दुसऱ्यांच्या घरा वचूं जाय आसलें आमच्या घरांत आयल्या कलर गेली ब्लॅक एंड व्हायट गेली कलर आयली कलर TV आयली कलर TV गेली डूम TV आयली डूम गेली फ्लॅट TV आयली फ्लॅट गेली LCD आयली ताच्या बरोबर LED आयली ताच्या बरोबर स्मार्ट TV आयली आतां स्मार्ट TV कोणाकय नाका आतां मोबायल आसल्यार पुरो सकाळीं जावन सांजसर मोबायल दुसरें कांय नाका पळया आनी TV आयल्या उपरांत कितलीं सिरियलां तरणाटे चेडे घरांत वचनात ही कित्याक आवय आनी दुवो टीव्हीत सकाळीं कुंकुमा दोड्डम्मा चिक्कम्मा दोड्डप्पा घर की कहानी कसोटी जिंदगी म्हणून यंत टीव्हीर सगळो दीस TV मागणें ना मागण्या वेळ ना अशें जालें इम्प्रुवमेंट जाताना पळया संवसारीक संगतीक आमी चड गुमान दिताना आत्मीक संगत गूट बांदवणी जावन येता आमची घरां पळया घरांत सांगलें तुमकां एक आलतारीचें कूड आसतालें आलतारीचें कूड न्ही गे आलतारीच्या कुडाक दारवटो केदो आसतालो दारवटो आलतारीच्या कुडाचें बागील कितें आसतालें धाकटें उरलीं बागलां उडलीं आसतालीं आलतारीच्या कुडाचें बागील धाकटें निट्ट गेल्यार मांडो सरबात टाक्क घाल
कित्याक धाकटें बागेलें आल्तारेच्या कुडार विकताना ती आल्तारेची कूड आल्तार आसा तुवें नमस्कार करून वचूं जाय देखून ती बागेलीत धाकटें तुवें बागोवन वचूं जाय आतांच्या घरां व्हडलीं घरां आतांच्या घरां अस्ती अशी तेदी व्हडलीं बागलां आल्तार खंय आसा 2 किड्यांचेर एक आरसो आनी एका किड्याचेर उमकळेलो जेजू सोडल्या दुसऱ्यांक घाल्या घरा कितले लाख करशिल्ल्यात 70 लाख आल्तारी कितले 150 रुपये आमची घरां एक फावटी एका घरान दोगला गेलो घरान दोगला म्हळ्यार घरान दोगलो वचूंक जावना मागीर पळया व्हडलें घर बांदलां ये म्हणटालो एकलो मनीस हांव गेलो आपूण म्हळ्यार फंक्शना वेळेर ना सांजेर एक विजीट करता म्हूण तुजें घर पळोवंक येता म्हूण गेलो तो म्हाका गेल्लो गुडले भाई ये होदर म्हणून म्हाका पयलीं आपूण गेलो खंय वता आं फस्ट तो म्हाका आपूण गेलो घरा टॉयलेटाक हांवें म्हळें म्हाका कांय टॉयलेटाक वचूंक ना सैबा म्हळें तुमी पळया पदर पळया हे टॅप सिंगापुराचे हे टायल्स मलेशियाचे टॉयलेटांतले पयलें टॉयलेट दाखोवन सुरू केलें मागीर किचन व्हरून गेलो किचनाक पुरा मलेशियाचें खंय सिंगापुराचें खंय आनी खंयचें पुरा पयलेत टॅप आनी पुरा पयलेत टॅपाक पळय ताळयो मारल्यार उदक येता 2 केल्यार रावता उदक तशें लायटी तशें ताळयो भेटल्या भेटतात फॅनाय रिमोटाची फॅनां एसी मागीर बेडरूम आपूण गेलो बेडार बसलो बेडार बसतना म्हाका स्टडी जाय जाल्यार 5 मिनटां जुगत 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 स्प्रिंगाचें बेड कशें न्हिदतात गे देव जाणा सगळीं रात हालतात गे म्हणून हांवें म्हळें आजे कशें न्हिदताय सैबा हांव बसलो आनी तूं म्हाका अशें जालें ती मागीर सोय जाता फादर म्हणालो जावन दी अब्बा हांवें म्हळें पुरो घर पळोवन जाल्या उपरांत म्हळें आळे सायबा घर पुरो दाखयलें आलतार क्या आळे बाय वतया कितले वयर दवरल्या गो ते खुरीस मात आनी एक ताका आरसे असो ल्हान कुडको त्या आलतारी वात पेटयचे जाल्यार व्हडली निसण हाडीचे निसण आनी दोरीचे ताचेर सोडचे उपरांत वात पेटयचे निसण म्हणी पडत जाल्यार पांय कुडके आतां मेळचे बरी आलतारच ना घरांनी वयर आकाशार सरस्परा तूं थंयच राव सगळे देवले आमकां प्रॉब्लेम देखून थंयच राव म्हणटा वयर तशें रावयला एक आलतार आमकां आपूण उमो काडूची बरी आसा जगिना त्या वयर पोंतार बेजमेंता घरा गेल्यार फादर 1 मिनट राव फादर वाती पेटयता जायत म्हूण रांदचें भितर वचून रांदच्या कुडांतलें व्हडलें स्टँड हाडून थाचेर सोडून वाती पेटोवन हांव पुरो पळयचे तळ मसूर हाचे सरकास सुकोन म्हणी पडत जाल्यार पांय घडत ना तितल्या गती काडा खाल्या वयर आलतार करचे आबा आतां मेळचे बरी घरा थोड्यांचे आलतार शोकेजीन कळ्ळें शोकेजींत मोदें एक जेजूची इमाज ह्या मोरयेची ह्या कुरीस ताचे उपरांत दुयेच्यो फोटो जावयाच्यो फोटो पुताचे फोटो काजराचे फोटो वॉलाचे फोटो दुयेक मेळिल्लीं मॅडलां कळ्ळें इस्कलांत ओट स्पर्धे खोट स्पर्धे 200 मीटर 100 मीटर पुरा मॅडल्स सर्टिफिकेट आनी पुरा ताचे मदें ल्हानशी जेजूची फोटा कळ्ळें ते पळोवचे कोणाक जेजूक म्हूण पळयता ते पुरा स्वच्छ हांचे पुरो कुटुंबाचे फोटो हांची मॅडलां खंयच्या इस्कलांत खंयच्या कॉलेजीन मेळ्ळीं म्हूण मात्र ह्या मॅडलाच्या मदें जेजू कोण उडयला थंय तो कोण पळयता इम्पोर्टन्स कितें आसा पळया ताचे उपरांत आमच्या घरांनी सांगात बसून जेवतालीं न्ही सांगात बसून जेवतालीं हर एक पटी सकाळी सांजेर आंबोरी मळी सकाळी आंबोरी मळी सांगात बसतना आंबोरी मळी सकाळांनी न्ही गे आंबोरी म्हणटाना आंबोरी म्हणून जाल्या उपरांत तेस म्हणून जाल्या उपरांत बरें बेसांव मागचे रिवाज आतां आसा ना गुतना कुटुंबान बेसांव मागतात गे आबा लागीं व्हडले माय लागीं पप्पा लागीं मम्मी लागीं भावा लागीं धाट्टू लागीं पुरो बरें करून बेसांव मागून बेसांव जाल्या उपरांत रांदच्या कुडायचें माय रांदच्या कुडा येताली न्ही व्हडली मोटकी ताका व्हडली मांड ताका एक कुरपण टक 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 दडयली आनी दवरली वळणेचेर उपरांत मातयेची व्हडली दोई न्ही मातयेची दोयेंत आनी मातयेच्यो बश्यो मालत्यो बश्यो ताका आनी मातयेच्यो कोपां त्या मातयेच्या बशयेंत दोयेंत खंयच्या कट्टेची दोय सिताक व्हडली दोय आनी कडी एक धाकटी दोय वाडलें सकणांकी मागीर तारल्याची
कडी आसा जाल्यार मातयेचें कुंडलें अशें उंदायलें रावंड कर तातूंत एक तारलो सकडांग वाडलो पप्पाक 2 तारले पप्पा 2 तारले उरले तेंय खंयचे दोय खंयची कट्टे चित्त ती पातळ मासली कडी वाडची ती दोय वाडले आनी ओंदी पता आबाक ओंदी बाबाक ओंदी मांयक ओंदी पप्पाक सकडां ओंदी मागीर लास्ट जेवचें तिणें जेवल्यार तिका मेळ्ळ्यार कडी इल्लीशी मेळटा थारलो ना कडी मात ती जेवता बा जालें कशें सांग आतां बस खंय बसून जेवचें धर न्ही सांगता मातयेचें धर सांग आतां बसून जेवचें आतां जेवण काडून टेबलार दवरचें तुका जाय तितलें काडूनचें आयदान लोटचें तुका तुणें ताका लोटचें हाका लोटचें आनी सगळ्यांनी काना मोबायल दवरचें पचा 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 कालें खातात कालें जेवतात गोतूना थोडे फावटी मांस म्हणून कांठे खातात थोडे फावटी तुज्या भशेन दुसऱ्या भशेंतलें खातात गुतूना मोबायलार बिजी बापय आवय लागीं उलयना आवय बापाय लागीं उलयना भुरगीं भाव लागीं भाव भयणी लागीं आवय बापाय भुरग्यां लागीं भुरगीं आवय कोणी उलयना कितलें मौन गो तें हर एकाच्या कानान गुडद्यो गुडद्योत खालें तें खालें म्हणटा ताका इयरफोन आतां खंयचे खंयचे नवीन इयरफोन आयल्यान गो तें कोडलेस वायरलेस पुरो आयल्यान पोर एक दीस हांव मांयक वखदावन गेल्लो थोड्या तेंपा फुडें एक चेडूं सुबिता पॅन्ट शर्ट घालून मार्गार उलयता आसता आसता कितें उलयता आसता म्हणना माय म्हणाली आळे पोता कितलें बरें चेडूं तकलेन पिशें जालां पळय कळ्ळें वाचता हांव म्हणें नाही मा तें तशें न्ही मागीर तें मोबायलार उलयता कळ्ळें मोबायल क्या मोबायल नंतना मोबायल ताच्या बोल्सांत पॅन्टाच्या मागीर कशें उलयता तें एक हें दवरलां पळय गुडदी ताका ब्लुटूथ आसा मागीर कळ्ळें मात्ती बरी आतां कळ्ळें म्हाका कांय समजना पिशां बरी म्हाका पिशेंत लागलां म्हणजे चिंतलें चेडवाक म्हळ्यार तर आबातार करतात मार्गार आनी बरा तशें पुरा कळ्ळें की आमच्या कुटुंबान कितलो बरो संतोश आसलो कितलो बरो मोग आसलो एकवट आसलो हां फॅनां नासतलीं फॅनां न्ही न्हिदोंक पोवलेंचें आयनें करचें आयनें न्ही हां आनी सांगचें जालें भावाक तूं म्हाका 25 पेटी घाल रे वारें हांव तुका 25 पेटी घालता म्हूण ताणें म्हाका घालचें हांवें ताका जोर घालता म्हाका घाम येता चड म्हाका 50 पेटी घाल रे म्हणचें आमची न्हीद तशीच आयनें आसलें जोर दग जाल्यार करंट ना जाल्यार भायर जलांत सन्न्याच्या उजवाडाक बसचें बरोवचें वाचचें न्हिदचें तेंत जलांत पूण कश्ट आसलें पूण एखादे दिसी धदोसकाय आसली पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबात संबंद कसो आसलो पळया संबंद कुटुंबांत संबंद ते दाडा सडा आवत आवयक कितें म्हणटालीं आवयक काय तें म्हणटालीं आवय कितें म्हणटालीं भुरगीं माय कितें म्हणटालीं व्हडल्या म्हणा कितलें बरें म्याव न्ही माय माय म्हणटालीं अपुरबायचें माय न्ही शब्द ताच्या उपरांत काल आयलें मम्मी मम्मी खंयची मम्मी इजिप्टाची कोण मम्मी दवरलें गुतना मम्मी आयली मम्मी मम्मी जाली ताच्या उपरांत मोम मोम कोल मोमगी बॉमगी गुतना ताच्या उपरांत मम्मा आतां मम्मा आयलां तें जालें आतां मम 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 आनी काल जागी देव जाना काल आयलें बरी इतलें बरें माय आयलें गेलें बापाय कितें म्हणटाले आं आं आबू सडा वत बाब म्हणनातले सडा वत बापायक आन म्हणटाले आन आन म्हळ्यार लॅटीन शब्द आन आन म्हळ्यार अब्बा 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 बोवापूर भाशेचो शब्द बापय अब्बा आन म्हळ्यार बापय हां इब्रू भाशेंत अब्बा म्हणून अब्बा मुस्लिमांचें बापायक अब्बा म्हणटात अब्बा अब्बा म्हळ्यार आन आन म्हणटाले ताच्या उपरांत बाब जालो बाब आसलो हां पप्पा जालो पप्पा आसलो कोप्पा जालो कोप्पा आसलो बेप्पा जालो हां हां पप्पा आसलो डॅडी जाली डॅडी आसलो दाडा दाडा जालो खंयचो दाडा 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 दडय दाडा दडय दाडा 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 आतां दाडा आसलो डॅड डॅड हां डॅड जाला आतां डाडू डाडू म्हणटा थोडे डाडू खंयचो डाडू की खंयचो लाडू की देव जाणा डाडू आयला आनी खंय पावता की वचना
ती भोवता गुतना ताच्या उपरांत भावांक भयणीक म्हळ्यार धाकटू व्हडल्या भावाक धाकटू म्हणटाले न्ही धाकट्या भयणी व्हडल्या भावाक व्हडल्या भयणीक बाय म्हणटाले आतां म्हणटा ते आतां धाकटी भुरगीं जाल्यार व्हडल्याक नांवांता पोवचें बाय ना धाकटूय ना सुनो मायक कितें म्हणटाली मायानो मायानो पळया मायानो मुयानो न्ही मायानो मावा कितें म्हणटाली मावानो आतां कितें म्हणटात मम्मे पाप्पा डाडा डाडू म्हणटात आतां मायना माविना घोवाच्या भावाक धाकट्या भावाक कितें म्हणटाली देर म्हणनातली कशें म्हणटाली देरानो आं पळया प्लुरल देरानो घोवाच्या व्हडल्या भावाक कितें म्हणटाली बाव्यानो प्लुरल घोवाच्या व्हडल्या भयणीक वा धाकट्या भयणीक कितें म्हणटाले नंडेनो नंडेनो पळया पुरा प्लुरल नंडेनो नंडेच्या घोवा कितें म्हणटाली नंडयानो नंडयानो आतां तांणी धाकटू म्हणचें आनी उनी म्हणचें बाय म्हणचें बावजी म्हणचें कळ्ळें नंतर ना भुरगीं कितें म्हणटालीं बापायच्या भावाक कितें म्हणटालीं बाप्पू आवयच्या भावाक कितें म्हणटालीं आवयच्या भावाच्या बायले कितें म्हणटालीं बाप्पूच्या बापायच्या भावाच्या बायले कितें म्हणटालीं मावशी न्ही भावाच्या भयणी कितें म्हणटालीं आखेच्या घोवा कितें म्हणटालीं मामू आतां आं अंकल आनी आंटी आवयचो भाव अंकल दोन पार इकरावेर उसो मासलेसो मापली अंकल कळ्ळें अंकल बापायचो भाव अंकल येवसो इलेक्ट्रिशानी अंकल भुरग्यांक खाल म्हणून तूं गोत्तू ना संबंध ना न्ही पूर अंकल जनरल मोगरले आंटी मासलेसो मापली अंकल आं तरकारेसो अंकल दूद हाडतलो अंकल मामा आवयचो भावय अंकल बापायचो भावय अंकल आंटी पुरो आंटी जनरल होलसेल संबंध ना रक्त संबंध ना वय की न्ही पयले भुरग्यांक रजा मेळ्ळे कुडले रजा मेळ्ळे कुड खंय येतालीं मामागेर आबागेर बाप्पूगेर मावशेगेर आतां येता ते सुकून म्हण एक भुरगें येता गे ना बिलकूल वचना पयलें बाप्पूगेर हांव कुलयार येतालें हांव मामागेर कुलयार येतालें हांव गाद्याचें काम करतालें हांव थंय आंबे काडटालें हांव तोरां काडटालें हांव लोणचें घालतालें हांव हां थंयसर भाताक गाद्याक सारें घालतालें हांव कोलयार येतालें हांव आनी ती बरी करून कुंकडां मारतालीं बरें करून बकऱ्यो करतालीं मुटल्यो करतालीं गुळयांक खीर करतालीं आनी बरें कर खावन येतालें हांव आमी संतोश कुटुंबागेर वचून रावचें आखेगेर वचून रावचें काही कुंकडां मास गावचें एक संतोश आतां कोण येता कुटुंबा संबंध किया तूं तुजे येतल्याक आमी आंबे येतल्याक मोरण येताना येतात काजर जाताना हॉलाक मात्र येतात फाटीं येतात मोरण येयल्यार घरा जाल्यार मोरण काडटाना घरा येतात सस्नाचो विश म्हणटात आनी सेकेंड दितात वयतात जालें तितलोच संबंध कुटुंबाचो तुमी तुमचे येतल्याक आमी आमचे येतल्याक पळया भुरग्यांचीं नांवां पळया भुरग्यांचीं नांवां न्ही खालें आसात हां ग्रेगरी बापायचें जाल्यार लिना चेडवाचें जाल्यार बैलेचें जाल्यार बापायचें ग्रेगरी आनी आवयचें लिना जाल्यार भुरग्याचें नांव गग्रोलिना बापायचें अर्दें आवयचें अर्दें कट एंड पेस्ट ताका अर्ती ना मुळी ना हां बॅप्टिस्ट बापायचें जाल्यार हां आनी अनिता चेड आवयचें जाल्यार बटाट आंबाडे बिस्कूट आंबाडे भुरग्यांचीं नांवां खाली नांवां म्हूण ना कट एंड पेस्ट कट पेस्ट तशें केल्यार पळया ऑस्ट्रेलियाचे क्रिकेट प्लेयर आसात हां वेस्ट इंडिजाचे क्रिकेट प्लेयर आसात आफ्रिकाचे साऊथ आफ्रिकाचे क्रिकेट प्लेयर आसात इंग्लंडाचे क्रिकेट प्लेयर तांचें नांवां पळया 26, 21, 18, 19 वर्सांची भुरगीं ते तरणाटे तांचें नांव पळया विलियम पीटर एंड्रू क्रिस्टोफर हां कितले बरीं पीटर विलियम एंड्रू बरीं संतांचीं नांवां
अपुरबायची ते आदली नांवां न्ही आतांची जल्मल्ल्या भुरग्यांची नांवां पवित्र पुस्तकांतलीं नांवां संतांची नांवां अपोस्तलांची नांवां संत भक्तांची नांवां दवरता तांच्या भुरग्यांक फॉरीन कंट्रीसान आनी आमी बटाटांबडे बिस्कुटांबडे गगरोलिना आनी कालें खंयचें पुरो दवरता हांव आमची जिवीत रीत बदलल्या संबंध बदलला आमी इम्प्रुवमेंट मस्त जाला बरेंपण मस्त जाला ना म्हणना पयलें घरांत दोशी आशिल्ल्यो ना म्हणना घरा सोरो कुट्टाले सोरो काडटाले पियेताले मान पडटाले दुसरे दिसा राजी जाताले पूण घरा समाधान नातलें करंट नातुल्लो बऱ्यांक बरें शिकया म्हळ्यार करंट नातुल्लो बरें शिकोवंक वातावरण नातलें घरा मस्त काम आशिल्लें गाद्याचें काम तोटाचें काम क्रशेचें काम शिकोवंक बरें नातलें चिमणेचो उजवाड माथे उलपताले केस उलपताले गाण येताली लागी लागीं इस्कालां नातलीं तोड कणयो न्हंय व्हाळो बांय उतर नसो जें आशिल्लें रिस्क आशिल्लें पावसाक सत्री नातल्ली घालूंक युनिफॉर्म नातल्लें बरें उस्तूर नातल्लें बुस्कालाक बूक करूंक बरें बॅग नातल्लें पावसाक धरूंक सत्री नातल्ली पांयांक घालूंक वाणो नातल्ल्यो कश्टांचें जिवीत आशिल्लें ना म्हणना कश्ट आशिल्ले अनवर आशिल्लीं कुटुंबान नासमाधान आशिल्लें आर्थीक अडचणी आशिल्ली रावंक बरें घर नातल्लें पावसांत बालद्यो दवरून आयदनां दवरून न्हिदो जें आशिल्लें ना म्हणना जॉयंट फॅमिलीज आशिल्ल्यो पूण आवय बापाय भुरग्यां बाळांक प्रायवेसी नातल्ली कांय भुरग्यांक सेपरेट कांय भोंवणो व्हरयाना कांय भुरग्यांक खांक दियाना कांय भुरग्यांक कांय अंडी दियाना कितलीं भुरगीं आसात सगळां अंडी दिवंक गेल्यार खंय दोनाडचें एकल्या दिलें एकल्या जायना पळया हें पुरो आशिल्लें पूण जाल्यार कुटुंबाच्या स्पिरितान जिवन आशिल्ली आमची मालगडी बाबर्तान जिवन आशिल्ली बरवशान जिवन आशिल्ली आमची मालगडी आनी आज कुटुंबां ना मागण्याची ना मोगाची ना संस्काराची जावंक पावल्यांत आनी मोबायल आयल्या उपरांत तूं जिवीत जायत्यांचें पाड जालां जायत्यांचें मोबायल आयल्या उपरांत पयलें एक अर्जंट एक भायर आशिल्ल्या कुटुंबाच्या सान्यांक एक खबर दिवचें जाल्यार पत्र बरयचें आसलें पत्र कळ्ळें गे मुंती फेस्ताक 4 भातां घालून अशें घालून एक पंथार दवरून भातां घालून मुंती फेस्ताक धाडलें जाल्यार ताका तें पावताना क्रिसमस फेस्त येतालें ताचें लेटर पाटी येताना पावूंक 1 म्हयनो पाटी 1 म्हयनो क्रिसमस फेस्त तो तें पत्र वाचून जेवन तुमचें कागद मेळ्ळें बरी संतोश जालो तुमी बरी आसन पाती येता तुमच्या खातीर मागता तुमी धाडलें नवें मेळ्ळें हांव जेवलों जेवताना तुमच्या खातीर मागलें तुमकां सगळें बरें मागता म्हूण तो बरोवन धाडीत जाल्यार आनी तें हांगा पावताना क्रिसमसाचें कुसवा रेडी जाता कांय इमर्जन्सी घरची कोणी मन तरली जाल्यार एमर्जन्सी मॅसेज दिता जाल्यार टेलिग्राम आसलें आतां टेलिग्राम बंद जाला टक 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 एकच शब्द तुजो बापूय सरला तितल्यान टेलिग्राम ताच्या उपरांत फोन आयलें फोन तें कितले खांबे घालून वायर ओडून ताचेर मोडलां पडचें कितें ताचेर रूख पडचें कितें ओड न्ही गे खांबे घालून आयलें आनी तागे फोन अशें गुणोवचें कटर कटा 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 तें गेल्ले बरीच फाटी येयचें तें 10 फावटी गुंडयतना एमर्जन्सीलो फाटच्या पयलीं जिवाना कोत्ताय तुमकां कटा कटा कट कटा 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 तें 8 फावटी गुंडयतना तें परतून ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದಾದಾರರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ म्हळ्यार परतून तेंत हें गुणो पुरो जालें ताच्या उपरांत आमची आयली न्ही ताच्या उपरांत स्मार्ट पुरो आयली मागीर कोडलेस फोन आयली कोडलेस आयली इम्प्रुवमेंट जालें ताच्या उपरांत 1995-96 पेजर म्हूण आयलें पेजर वता पेजर म्हणजे डाल्लें पेजर 1996 पेजर आहलें ताच्या उपरांत मोबायल आयलें ब्लॅक एंड व्हायट मोबायल सिमेंस कंपनीचें ब्लॅक एंड व्हायट म्हजे कडेन आहलें 97 आहलें म्हजे कडेन तेंत सीम आतांय आसा म्हजे कडेन तेंत सीम अशें मोडचें उलोवचें इनकमींग कॉलाक 11 रुपये कट जाताले आवट गोईंग कॉलाक 22 रुपये कट जाताले कळ्ळें की खाली मॅसेज मात पळोवची पेजरार मॅसेज पळोवची आनी कॉयन फोनांत वचून 1 रुपये घालून फोन करचें आतां कॉयन फोनांत नात 1 रुपये घालून कॉल करचें ती गेली 2000 कल्लार फोन आयली कल्लार फोन नोकिया 2360 नोकिया फस्ट फोन काण गेल्लें 2000 कल्लार फोन
आनी अशें तें फोन आतां या म्हजे कडेन पूण 500 रुपया कोण नाका नाका तें ल्हानशें पळया ताचे उपरांत फोनां आयलीं अभिवृद्धी जाली आतां केदी व्हडलीं फोनां 1.5 लाखाची 2 लाखाची पुरो फोनां आसात कळ्ळी गिश्टूची गिज्जूची उज्जूची दमची आलोची कितलीं फोनां आसात आतां आमकां फोनां नासतना जिवंक जायना हांव एक पोरू बुन्यादी पत्र घालूंक गेल्लो बुन्यादी पत्र घालतना मागणें करता एकलें चेडूं तें आशिल्लें बोल्सांत हात घाल अशें करता हांव कालें करताय कालें गो मुई मुनी कालें करचो जाय गो म्हळें ताका ना फादर मॅसेज करची मॅसेज हां म्हळें मॅसेज करची वय मोबायलार तान्नातलें तें आमकां ऑटोमॅटीक सोय जाल्या पत्र खंयचें पळय नासतना खाली बोल्सांत हात घालून मॅसेज करतात तितली स्मार्ट आमची धाकटुली भुरग्यां पळय तांकां मोबायल नासल्या शिवाय जेवंक जेविना तुवें मोबायल दिलो हांव जेवतां पयर एकलें भुरगें म्हणटा मम्मे म्हाका आतां नोकिया फोन काडून दी नोकिया न्ही आयफोन फोन काडून दिवचे आयफोन कित्याक तुवें 95 काडल्यार मात दिता 95 वयर काडचे तुवें मार्क्स तुवें दिता गॅरंटी दिता मू 95 काडल्यार दिता 95 काडना जाल्यार दिना हांव शिकत ना नाका तुजे मोबायल हांव शिकूंक कितें घेना 95 नाका मोबायलय नाका म्हणटा हांवें खंय म्हणी आगे एका घरा बेजमेंताक गेल्लो घरा येताना पाळण्यान तो मोबायल दवरलो वो ते हें आसत पळय वो ते काले वो ते मणक्याचे वर्सा कळ्ळें वो ते मिस्टर बीन आसलें आसा न्हय खंय करचें भुरग्यांचें एनिमेशन थंय दवरलां भुरगें बरें न्हिदलां पाळण्यान हांव गेल्ले कुडलें तें मोबायल ऑफ केलें ऑफ करून एकाच मिनटान उंग्यांक घेय भुरगें आवय म्हणटा मोबायल नासल्यार न्हिदत ना हें गर्भांत आसतना भितर मोबायल दवरतालें गी म्हणून पळया इतलें एडिक्ट जाल्यान भुरगीं मोबायला खातीर आनी ह्या मोबायला वरवीं पळया संबंदी मस्त अळवून गेला पयलें घोव आनी बायल कितलीं उलयतालीं एकामेका आतां खंय उलयतात काजू जावन 30 वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं पूण कितें उलयतात मोबायल वेळ मेळ्ळो गेलीं गिश्टूंक पळोवंक वॉट्सॅपार कितले मेसेज आयला फेसबुकार कितले आयला आनी थंय 2 घंटे गेले ते 2 घंट्यान एक अर्द घंटो म्हणी गोवा लागीं उलयती नांतना अर्द घंटो बायले लागीं उलयत ना कामातान आयलो मोबायलार सुरू इस्कालातावन आयले मोबायलार कॉलेज दिताना आयलो मोबायल सगळो दीस मोबायलान कितलें आसा पळया फेसबूक वॉट्सॅप इंस्टाग्राम आनी ट्विटर तें जालें ते पुरो मॅसेंजर्स पुरो जाले ताचेर यूट्यूब खंयच्यो ट्यूबलायट पुरो जमतात तुमकां खालें जायचें कितें जायचें कशें रांदचें मोबायल दवरचें आनी तांतयां बातची मोबायल दवरचें टोमॅटो घालचो पियाव घालचो आनी घालून करचें मोबायलार खालें सांगतात तशें करचें रांदूंक मोबायल आनी कोरोना आयल्या उपरांत लॉकडावन आसल्या उपरांत कितलीं बरीं युट्यूबार आसलीं डिशेस शिकल्यान म्हणना खावन येदी मोठी जाल्यान वय मोबायल गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो मोबायल गरजेचें सवलत्यो गरजेच्यो बरें घर गरजेचें बरें वातावरण गरजेचें बरें करंट गरजेचो फोनां गरजेचें पुरो गरजेचें पूण ताच्या वर्तें गरजेचें सोमी क्रिस्त तो कुटुंबान ना जाल्यार कुटुंबान समाधान ना उडास दवरा देखून हांवें म्हळें ನೀನಿರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ಯಾರು ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆತ್ತುಕೋ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ बदुकेल्ल उसी बदुकू सोमी आमच्या घरान ना जाल्यार मागण्याच्या वातावरणान ना जाल्यार तूं कितलें बरें आसूं वखडीत आसा 25 वर्सांचो जुबलेव जालो एका जोड्याचो काजर जावन 25 वर्सांचो दुवें काजर जालां पुताकी काजर जालां न्ही दुवें काजर जालां पुताक सेरीक जाल्या आनी सगळें जालां जुबलेव जावन 6 म्हयन्यांनी जुबलेव जाल्ली व्हंकल आनी न्हवरो दिवस जुबलेव जावन 25 वर्सां बेस्ट जोडे म्हूण तांकां पॅरिसांत मानी गेला
पहिले मोबायला नातली आता मोबायल आयल्या उपरांत संबंध तुटल्यात. फेसबुकांत वळख जावन कितलेशीं चेडवां सांपडल्यांत. कितल्या चेडवांनी नाका जाल्ल्या चेड्यांचो संबंध जोडला. कसले चेडवांच्या पासाक सांपडल्यात. कितलो पयसो वगडायला. ती पुरा आतां म्हाका उदाहरण दिवंक जायना. उदाहरण दिवंक गेल्यार मस्त आसा. म्हजे लागीं कावन्सिलिंग आयिल्ली मस्त आसा. पूण कोणाची उदाहरण दिवंक म्हाका नाका. हांव दिना. आसात कितले दादले आसात वायट फ्रेंडशिपा बली जाल्ले आसात. कितल्यो स्त्रियो आसात दादल्या कडेन नासतना ह्या मोबायला वरवीं वायट संवयांक बली जाल्ल्यो आसात. कितले चले वायट चलयांच्या पासाक बली जाल्ले आसात. कितले चलयो इवन फेसबुकार आपूण काजर जावं ना आपूण टावकार म्हूण सांगून फसून पडिल्ल्यो आसात. चेड्यान सांगलां काजर जावं ना अवंकार म्हूण सांगून थंय हांगा तुका मेळटा थंय मेळटा मेळून लास्ट तो तेका भुरग्यांचो दोगां भुरग्यांचो बापूय आसात. मस्त दाखले आसात. कितलीं भुरगीं धावेच्या परिक्षे शिकनासतना ह्या पबजी आनी खंयचो तो गेम आसा त्या गेमाक खेळून धावेची परिक्षा बरी नासतना देदस्पर जावन डिप्रेशनाक गेल्ले आसात. डिप्रेशनाक गेल्ले आसात. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन उडास दवरा. आमच्या भुरगेपणाच्या काळार समाकट्ट जेवंक नातलें. एक समाकट्ट एक शीतकडी जेवंक गत नातली. मासली खावंक गत नातली. मांस खावंक गत नातली. कळ्ळें. एक च्याक दूद घालून पिवची गत नातली. पोट्टू कापी दंबले पडली पोट्टू कापी पियल्ली आसा. आं बोंडांची चटणी खांडयेचें नुस्तें आनी बुंडयेचें नुस्तें दांत्र्याच्या कोल्यांची चटणी भिंडीच्या कोल्यांची तो सार कुल्टाचो खाट कारण्याची चटणी आंब्याची चटणी ही पुरा खावन वाडयल्या. कुटुंबान 10 जाणां 12 जाणां भुरगीं 7-8 जाणां भुरगीं कोणूच वाटेर पडोनात. थिंच भुरगीं अमेरिकांत आसात. थिंच भुरगीं लंडनांत आसात. थिंच भुरगीं गल्फांत आसात. थिंच भुरगीं न्यूझिलंडांत युकेंत. थिंच भुरगीं ऑस्ट्रेलियांत आसात. थिंच भुरगीं कश्ट काडल्यात वावंट काडल्यात. गळूंक सवा काडट वस्तू नातल्ले पांयां घालूंक वणो नातल्ल्यो हातांत धरून सत्री नातल्ली जाल्यार गुरम दोन मिसा वयताली गुरम दोन इस्काला वयतालीं जाल्यार आज ती त्या त्या जाग्यार पावल्यांत. कुवेटाक पावल्यांत बेरिना पावल्यांत मस्कता पावल्यांत दुबय पावल्यांत अमेरिका पावल्यांत कॅनडा पावल्यांत. आज तिंत म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो कश्ट वावंट मिनत काडन मोबायला फाटल्यान ती वचोना तेन्ना मोबायल नातल्लें. टी व्ही फाटल्यान ती वचोना टी व्ही नातल्ल्यो. फकत कश्ट वावंट मिनत मात्र तांच्या हातांत आसली. देखून तांकां जैत मेळना. धदुस्क्याचें जिवीत जिवन आसात. आनी आमच्या भुरग्यांक आमी पाड करूंक नसो. फेसिलिटी कितलीय बरी आसूं दी पूण इसरलेलें दिवन आमच्या भुरग्यांक पाड करूं नसो. परगलो बापूय म्हणटा भुरग्याक डडा खालें म्हज्या फ्रेंडान क्लासमेटान +1 मोबायल हाडला फादर डडा 50,000 ताका 49,500 डडा पळय बरें डडा तुका ताचे व्हडलें हाडया रे. तुका ताच्या की बरें हाडया. खंयचें बरें आसा पळोवन हाडया. खाल्याक आसचें 10वेंत 10थांत आसचें एकल्या 50,000चे आनी बापूय म्हणटा तुका 1 लाखाचें दिया 1 लाखाचें दिया. कित्याक ताच्या मुखार तुवें ल्हान जावं नजो तुवें ताच्या मुखार व्हड जायचें. देखून एकल्यान बुलेट काडलें जाल्यार आनी एकल्यान KTM काडोवचें आनी KTM काडोवचें जाल्यार 2 लाख 2.5 लाखाची बायक आनी एकलो 5 लाखाची बायक काडून घेता. म्हळ्यार समाजांत म्हजें मट्ट स्थान पुरो व्हड जायचें. पळय आमी क्रिस्तांव प्रगट करता की म्हजें नांव प्रगट करता म्हजें म्हजें व्हडपण प्रगट करता. ना म्हज्या मोगाच्या बाबड्यान क्रिस्ताक प्रगट करूंक जाय. आमी घालतें जावंक जाय. तो 50,000चे मोबायल हाडून दी तुज्या भुरग्याक दिनाका. तुज्या भुरग्याक दिनाका. तुमी पळयलें परत एक मोबायल परत एक हाचेर आयलें पेपरार आयलें. पूत म्हणालो आवय लागीं म्हाका बायक जाय 16 वर्सांचो आयकलें मग पेपरार परत 16 वर्सां बायक बापायन म्हळें आवयन म्हळें नाका पुता जायचे म्हण हट्टा पडलो. आवापेरीन खाणून दिलें दुसरे दिसा तिसरे दिसा लॉरी बंद पडून फाटचें.
बायक येना तो येना कितें फायदो भुरगीं विसारतात पूण भुरग्यांक दिवची प्राय न्ही तुमी सांगा तुजे पयशे तुज्या बँकान दवरता तुका आज 50,000 दिवचे ते पयशे हांव फाड करना तुज्या नांवार बँकान दवरता तुका 2 लाख रुपये काडून दिवचे बायक ते पयशे हांव बँकान दवरता तुजे लगे ते तूं काम कर गोळो व्हड जा उपरांत खुद्द तुज्या पयशान काण घे हांवें तुका दिवचे फोन 5,000 रुपयांचे 2,000 रुपयांचे फकत उलोवच्या आनी तुजे कांय स्टडीज करच्याक मात्र शोभाजी करून काल जावंक आसा कित्याक जावंक आसा होय की न्ही आमी क्रिस्ताक प्रकट करी जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन कुटुंबान क्रिस्ता पयलें जागो दिसय आमच्या घरांनी आमच्या आतां खासदारांच्या वेळार पळया तुमी खासदारांच्या वेळार एकल्याच्या वाड्यान एकल्याचें खासदार 10 लाखान करसलें जाल्यार हांव 15 लाख करशितां एकल्याचे 15 लाख करसलें जाल्यार हांव 20 लाख करशितां खासदाराक कळ्ळें कोलो दाबाजो कोलो गालाटो कोलो शा एक थंय व्हंकल न्हवऱ्याक हांव एक खासदाराक गेल्लो थंयसर व्हंकल न्हवऱ्याक भितर रिकताना हेणें सुरसूर काडली तेणें सुरसूर काडली गुंच्यो सुरसूर काडली वयर पंदा आनी बॉम्ब पडचे ठप 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 तांच्या व्हंकलेच्या न्हवऱ्या कांद्यार पुरा पुलां वती गेले पेपराची कुडके रोसाक आनी पियेता तितलो सोरो जेवण 12 वरार 11 वरार कितें फायद मस्त आसा फकत एका कुंभाराच्या फंक्शनाक हांव गेल्लो कुंभाराच्या फंक्शनाक म्हाका भलायकी मागोवंक पडलें भुरग्याक हांव गेल्लो कुंभाराच्या भलायकी मागोवन फाटी येताना हॉलाच्या बोगलेक कुंभाराच्या कार्याक व्हडलें बार रेडी करून दवरलां बार कोल मनीचे विस्की सोरो बियर पूर आसा कुंभाराच्या आनी थंयसर 2 अक्रिस्तांव मनीस म्हणटात फंक्शनाक येयचे जाल्यार क्रिस्तांवच्या फंक्शनाक येयचे व्हडलें सैब दवरलां कंडावटे पियोंक संस्कारागे संस्कार खंय संस्कार तीर्था खंय तीर्थांक घात्ता आसा म्हणटा तीर्था म्हणजे एंत तो दाखोवन म्हणटा तीर्था तुले येत तीर्था दितेर म्हणून पण एक कुंभारा हक मान्य गे तें तीर्था मूल दितेर तुले गे तीर्था म्हळ्यार काले कुंभार तांकां आपयलां तीर्थाक कुंभार हेजे संस्कार काण गेला भुरग्यांनी आनी कुंभाराक सोरो कित्याक म्हळ्यार म्हजो भुरग्यांचो कुंभार गड्द जायचे गड्द कुंभार गड्द जावन सो न्ही क्रिस्तान गड्द संतोश जोगी बडी जाय कुटुंबान आतां एक फॅशन सुरू जालां खासदाराच्या मटवांत हांव एक भलायकी मागोवंक आपयलें म्हाका हांव गेलो भलायकी मागोवंक मटवांत बसलो थंय व्हंकल आनी न्हवरी आयलीं भितर सीदा आयलीं केक कातरूंक आयलीं केक कातरली ताच्या उपरांत MC आयलो MC सीदा पुरोन गेलो थंय एक बालदी दवरल्या बालदी थंय बाटली आसा ताच्या हातान दिली ताणें आलयली ठप्प उचलयल्या फस्स व्हंकलूय भिदली न्हवरोय भिदलो तोय भिदलो शॅम्पेन खंय तावन आयलांक वतना आनी ते 4-5 ग्लास हाडले आनी वतले एक ग्लास म्हाकाय हाड दिलो काल्याक म्हळें भलायकी मागो शॅम्पेन काडून कोणी भलायकी मागता गी सोरो काडून कोणी भलायकी मागता गी सोरो भलायकी दिता गी पियेर भलायकी दिता गी वायन भलायकी दिता गी दिना भलायकी पाड करता खंयच्या खासदारान म्हणी व्हंकलेल्या न्हवऱ्यान बायबल उक्तो करून एक देवाचें उतर वाचून जुवांच्या पत्रांतलें वा जुवांच्या वांजेलांतलें मोगाच्या विशान या पावलोच्या पत्रांतलें अध्याय 13 मोगाच्या विशान खंयच्या म्हणी व्हंकल्या न्हवऱ्यान म्हाका शॅम्पेन नाका कळ्ळें म्हाका वायन नाका हांव देवाचें उतर वाचतां हें देवाचें उतर वाचल्या उपरांत भलायकी मागोवन दी म्हण कोणेय म्हणां गी खंयच्या व्हंकले न्हवऱ्यान म्हणां गी ना शॅम्पेन ताच्या उपरांत भलायकी माग काल करतात म्हूण गोत्तू ना आनी आमचे आतांचे MC आसात पळय अर्ध्या घंट्याचें फंक्शन 2.5 घंटे करतात कितलें लांब कितलें रुंद नाका जाल्ली गेम्स नाका जाल्ले खेळ पण
देवाक आपोवचें नंतना देवाक मागणें रोसाच्या मटवा गेल्यार MC म्हणटात फादर मागणें मोठ्ठें जावं दी मोठ्ठें कितलें मोठ्ठें तितलें मोठ्ठें हांव गेलो मोगाळपत्र असो वय म्हणे खालें फादर मोठ्ठें म्हळें तेर्स नाकात भले की मागोवंक गेल्यार MC म्हणचें आसा फादर युअर टोस्ट वूड बी व्हेरी स्वीट अँड शॉर्ट म्हणचें स्वीट अँड शॉर्ट हांवें म्हणचें म्हाका 35 किलोमीटर तर नापयलां सायबा भलायकी मागोवंक 35 किलोमीटर पयस नापयलां भलायकी माग कुटुंबाच्यांनी म्हाका सांगूं ना शॉर्ट आनी स्वीट म्हणून म्हाका स्वीट सांगलां आनी शॉर्ट सांगूं ना म्हळें हांवें म्हळें ताका MCक तूं भलायकी मागताय न्ही तूं MC करताय तुका फीस दितात वय मू हांव भलायकी मागता हांव कांय काण घेना फ्री मागता म्हळें फ्री आनी तुवें सांगिन वचो म्हाका शॉर्ट म्हणून सांगिन वचो तूं शॉर्ट कर तुजें प्रोग्राम तूं शॉर्ट कर म्हजें शॉर्ट करून मागोत आसा म्हाका आपयलेलें सांगूं ना तूं कोण म्हाका सांगूं म्हळें पळय कितें आपयलेलें न्ही कुटुंबाच्या न्हवऱ्यान दोनी उकलेन जावं न्ही हांव सांगूं ना तूं कोण सांगूं म्हाका शॉर्ट म्हणून तुजें शॉर्ट कर तूं पयशे काण घेताय हांव पयशे काण घेना फ्री देखून म्हज्या मोगाच्या भावबडी न्हू आमी क्रिस्ताक प्रकट करी जाय गेल्ले कडेन आडंबर वैभव न्ही सोरो बियर न्ही तवळ मात्र कुटुंबांत आमी जेजू जागो दिता आमची कुटुंबां फुलाबरी फुलतात परजळटात कुटुंबांत दादोसकाय तृप्ती संतोष येता गोबयल्या मदें बांद एकवट चडटा भुरग्यां मदें संबंद वाडटा आनी भुरगीं नासाच्या वाटे पावनांत हे मतीन दवरन येसाचें बलिदान भेटोवया एक घडी बोट दोळे धांपया हे गीत गावया कुटुंबांत म्हज्या मनांत म्हज्या ये तूं कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू म्हाका समया लागीं समया घरांत ये कुटुंबांत ये देवाचें उतर हांवें आयकलें ताचे प्रमाणे जियो म्हाका कृपा सकत दिवंक म्हणून मागा तूं ये कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या एकठांय जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक त्रेका पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं कर आमकां पळीत केल्या पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणेक जिवीत आमकां जोडून दिलाय एकवटान जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जियोंक त्रेका मुगल भावन भयणीनो हे विशेचे बलिदान तुमच्या खातीर विशेष करून भेटोवचें जावन आसा फाटल्या 3 दिसांत हांव तुमच्या खातीर तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर तुमच्या कश्ट वावटी खातीर तुमच्या पिडेच्या भलायकी खातीर सुख संतोशा खातीर हे विशेचे बलिदान भेटयतना प्रती रितीन तुमचे मुखलें जिवीत तृप्तेचें संतोशाचें जें कितें देवाचें उतर तुमी आयकलां त्या प्रमाणे जिवंक फावो जावचें तसलें जावं दी म्हूण विशेश करून मागता तशेंच देवादीन लेतिशा अँड अल्फोन्स डिकोस्ता हांच्या आत्म्याक मीस दिता एलेन डिकोस्ता आनी गुटाम तांचे रिते पसोती विशेश करून आमी मागया सांगाताच ते रितीन आमी मागया आमचो विकार हांगासो आस्पत्रेंत आसा हुशार ना इल्लो बरो जावन येता ताच्या बऱ्या भलायकी पासून विशेष करून आमी मागया बरी भलायकी सुरेस्पोर देव ताका दिवून दी ह्याच्या आराधनाच्या वेळार सुमी ताका आपडून दी संपूर्ण रितीन गूण करून दी म्हूण मागया तसो आदलो विकार वदर डब्ल्यू आसा तोय हुशार ना आस्पत्रेंत आसा
ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर विशेश करून आमी मागया दैते सेवा ताणें कुलशेकर आसतना तुमकां तशेंच हांगासर पालतणें ताणें दिल्या ताका ताचे भलायकी बसून मागया. बाप वॉल्टर डिमिल्लो आमच्या मदें हांगासर आसा ताचे पासून विशेष करून मागया. कालच्या दिसा जल्माचो दीस ताणें आचरण केला. कालच्या दिसा आमी ताच्या पासून मागलां. आज ही खातीर मागया दिसाची आनी तुमच्या विरगजीची वरती जबाबदारी ताका आसा. सुरेश देव ताका बरी भलायकी बेसंवादार कृपा दिवन दी म्हणी आमी मागया. आमी समेस्तां खातीर मागया. आमी तुजे खातीर तुमी आमचे खातीर मागया. विसाचें बलिदान भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू म्हणटा हांव दाखवाल तुमी फांटे तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय एकवटान रावशात जाल्यार तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात उरचे तसलें फळ दितल्यात आनी ह्या संबंधान तुमी जियेतात जाल्यार तुमी कितेंय मागा आनी देव तुमकां दितलो म्हणटा जेजू. देखून कुटुंबांत आमी देवाचें देव आमचे थंय आमी जेजू थंय जेजू आमचे थंय आमी जियेसय आनी ह्या मुखांतर बरें कुटुंबाची वीत रुथा करून देवाचो यथेश्ट प्रतिफळ आमी जोवन घेसय. तेंच करूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. काळजांत हांव दूख धन बक्षाणे मागतल्या बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं बातक्या कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर एक घडी बरदोळे दांपी हात सोडया. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा नेणत्या निर्मळ काळजाचो तूं मोखरताय आनी निर्मळपण ओगडायलेल्यांक तूं सुतें कनवळ्यान परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिणीची योग आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवंत पवर्तांत गट आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तिरसांवच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी वडून वर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सत्तेचेर पातयेता जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्पोरातावन पयस करता तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस आराण्यांतल्या झिरकुट्या सारको बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना. कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना ते खरे भुंयर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली फाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पाचवी. सुके धडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बगार तो केदींच रावना. दुसऱ्या सोर वस्तुप्रास मनशाचे काळीज कापाटी तें बरें करूंक जायना. ताचो ठाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी कर्णेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचे उतार हे. देवाचे उद्गार. Servesporace burvo slolo bagi. Servesporace burvo slolo bagi. Zokun kurtanci budgel
तेरवनस्ता अर्थम्य संगे बोसा नस्ता सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्लसून दीस रात्नी आलता तू कोरूस बागी सर्वेस्पराचे भरवसलो भागी होवलत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फूल दिता हाची पानां खेतीस बावनान हाने हाती घेतलेले सकडी सुफूल जाता सर्वेस्पराचे भरवसलो भागी पूण कोट्यांची संगत अशी नाय ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पुलमोन्येत नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता पूण खोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता सर्वेस्पराचे भरवसलो भागी सर्वेस्पराचे भरवसलो भागी वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरीत राया देवाचे उतर ऐकून बऱ्याने उदय काळजान सांभाळतात आणि आपल्या तिरासनेन फळ देतात ती सुभागी वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून फरिसांक सांगलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतालो आनी सदांच फेस्तांक कर्ण गम्मत मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेसात तान पडलेले उंड्या कुटके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतालीं थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका वर्ण सर्गींच्या जेवणा अब्रामाच्या कुशीन बसयलो ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका वर्ण पुरलो पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताच्या कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब बांद म्हळें अब्राहम बापा म्हजी बिरमत चिंत हांगा ह्या उज्याच्या अगत्यांत हांव वळवळटां लाजरान आपल्या बोटाची तिमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड पूण अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उगडास करे पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय ह्या शिवाय आमच्या आनी तुमच्या मदें व्हड एक खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यारय ताच्यान वचूंक जायना
आणि तशेंच तुमचे कुशींतान आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तेवढं क्रिस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे कडेन परतता. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवात घेयन अशें तो तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मोयच्यांनी प्रवादी आसात तांचे तें आयकूं ना. अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे जशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तो अब्राहमान ताका साप दिवन म्हळें मोयच्या गणी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नांद. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. बसया कणिकेचें गीत ह्या वक्ता आमी गावचें. विदिसशी बाबा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता. सर्वेस पर तू आमचो रचनार सृष्टीचो भेटयता उडोगो वासो गुर्ता आमच्या पालरासो. जेजूच्या पवित्र कुडी बदलून दी जिविताकाण जावं. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पत वेदा देव पामानतात असलें साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नके पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घे. कनवळे आमच्या भोव मोगाल बापा या बलिदाना वरवीं आमच्या दंडवण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी ह्या काळाचे आमचे बायलें प्राजिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक साव हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व गड्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचे तूं बळू मोडताय. आमची मनां उसबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासनाची इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबाग तुजी तोर माई मावा कणता. तांचे संगाती आमचे थळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
पवित्र घडयात आमी संभ्रमता जे मगाच्या भावना भयणीन आमचे गुटाम आमचे भुरगें बाळां कुटुंबांतले समस्ये कुटुंबांतले नासमाधान कुटुंबांत आमी बगचे कश्ट आकांत सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया सोम्या लागीं मागया सोम्या आमच्या घरांत ये आमच्या कुटुंबांत ये आमच्या संगता राव काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या राव सोम्या म्हूण आमी मागया हे पवित्र घडी आमी कितेंय मागता तो आमकां दिता म्हणलो भरवसो आमकां आसा तो भरवसो तो दिता खंडीत तो दिता बापा करुसू तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरांक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्यात तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत ते वाडवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासो निपुण जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी वचवी जिवीत सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेस्ता पवित्रत्मे वर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बापा साहेब पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट करे तांकां आनी तुजे इश्टगती दंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखार मेळो पळोवंक फावो करे आमा समेस्तची दय कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरी देवाच्या माया संगती ती सपती भाग्यवन जुजाय भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांट होती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुळुंदराची आचना मोतीन दवन आमची कुटुंबां मोगाची भंडारां जावच्याक आमची कुटुंबां मोगाची उगम जावच्या आमच्या कुटुंबांनी सोमी वस्ती करच्याक देवा स्व आदारांनी कृपा मागोन सोमियान शिकलेले मागणे आमच्या हातूबार भक्तीन मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुझे खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची असलेल्या आमच्या तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार दय करून जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सुडोंदर राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय त्या राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ
तुमची येत आणि राजवट येताय ससनाच्या ससना आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सवय असो. माय मग असं गुर्त जावन शांती दिवंक वता मुखार पदऱ्यापाक पुंतोणीन एकामेकाक संतोषान इल्लो आसो दिवन सुम्याची शांती सुम्याचो मोग एकामेका ते वांटया एकामेका शांती देवी. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी दिमी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस संवसारी आयिल्ली. नजरेताच्या बगेन कुटुंबांत एक पूत जावन कुटुंबाचो संदो जावन कजिनांक भाऊ जावन बासो जावन पुतण्यो जावन कुटुंबाचो सांदो जावन जियेल्ली सगळ्यांक मोगान रावल्ली. आमची कुटुंबांत आसल्या मोगाची कुटुंबां जावन उलो दितात ती येशळेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. तुझ्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. सोम्या दिकान सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणेचे दैवी हिडांत आमकां मोगान एकतांची दी सोम्या देणे तुझे. सोम्या दिकान सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणेचे दैवीक हिडांत आमकां मोगान एकतांची दी सोम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. देव आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या बलिदानान जेवणात आमी वांटो घेतला ताचें फळ आमचे जिणेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यांनी अदीक थीर जावन दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय असो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका. मोकळ बाबरीन अर्दो घंटोभर आमी आराधन करतल्या आनी विविध गरजां खातीर आमी मागतल्या सगळ्यांचे तुमचें समर्पण करून सुटकेचे भलायकेचे मागण्या मागतल्या संदर्भार आमी सगळीं दिमेर पडून सक्रामेंताच्या जेजूक आराधन करुया. आराधन 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 आराधन. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका. आराधन तुका बापा आराधन तुका. आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका. आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका. आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुज्या सारक्या सो करून ताचे अधीन दिलोय.
मोगन तुवें संसारस्लोय सुंदर तो केलोय मनशा तुझ्या सारक्या स्वकंताचे आदीन दिलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 Argan tu kasum yang Yesus, Uglap tu kasum yang Yesus, Aradan tu kasum yang Yesus. Haleluya, 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 Haleluya. Bosya. Mugal bau no bini no. या विधीचेर आनी आमी सवरले आमच्या काळजांत कोण आसा कोण आसा कोण आसा कोण आसा कोण आसा जेजू 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 जेजूचें नांव व्हडल्यान उलोवप करच्यांनी एकत बोटी तुज्या हातांतली बशी पडली जाल्यार वा आयदन पडलें वा तूं निसन पडली कितें म्हणटाय ए जेजू व्हडल्यान कितें जाता जाल्यार व्हडल्यान येता अखंताच्या काळार सर्वेस्पर हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हाका खान दिली हे त्या दळान व्हडल्यान उलो मारता आतां कितें जायना आतां म्हाका जेजूची कृपा नाका आतां म्हाका जेजूचो आशिर्वाद नाका जेजूचें बेसांव नाका देखून नाजाल्यार कितें व्हडलें उलो मारता आमी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान చేసు अर्गान जेजू अर्गान చేసు अर्गान जेजू పొగళం చేసు होगलाब जेजू స్తుతి చేసు स्तुति जेजू ఆరాధన చేసు आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू जेजू आमच्या कुमकेके आमचे कुपके जेजू जेजू आमकां आशीर्वाद दी आमका आशीर्वाद जेजू जेजू आमकां अपड आमका अपड जेजू जेजू आमकां गुण कर आमका गुण जेजू जेजू आमच्या घरांत राव आमच्या घरांत राव आमच्या कुटुंबांत राव आमच्या कुटुंबांत आमच्या राव कुटुंबांत समाधान दी आमच्या कुटुंबांत समाधान दी हालेलुया 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 मुगल बाबडी नांव जेजूचें नांव कसलें नांव तें सत्तेचें नांव जेजूचें नांव सत्तेचें नांव जेजूचें नांव सडवणेचें नांव कळ्ळें गी सडवणेचें नांव सडवणेचें नांव श्री येसुनामा शक्तिय नामा बिडुगडे ಕೊಡುವ ನಾಮ ಪಳ್ಯ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸುನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಯೇಸುನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ
ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಬಳೆ ಶ್ರೀಯೇಸು ನಾಮ शक्ती नाम बिडुगडे कोडुव नाम देखून उडताळ्यान काळजाच्या उमाळ्यांनी जिबेच्या तकलेंनी काळज जमता स्वामीची स्तुती करणं ताच्या नावाची कृपा मागया हाडे बेटा ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಯೇಸು ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ ತಡೆಯೋ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆಗಳ ಓಟ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಪೀಡೆಗಳ ಓಟ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ನಾಮ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಅದು ಬರ ಸಮಯ बोला मला समय जगण्याची स्तुती करा समय जगण्याची करा आणि समयावर तुमका आशीर्वाद देता तुमका कृपा करता तुमका सोडवून देता सुटका देता बरी मला तुमका बरी करायची देता आशीर्वाद देता हालेलुया 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 Erkançeso Agnakçeso Tudiçeso Halemançeso Haleluya Bana समय ही परसा हे भक्ती कर हे भक्ती तुझ्या नावाची स्तुती करतात तुला महिमा देतात तुला आराधना देतात तुला आराधना करतात समय त्यांचे तुझा आशीर्वाद कर तुझे कृपेचा आशीर्वाद कर त्यांच्या बाबा सगळ्या वस्तू काय कोणती त्यांच्या स्तुतीची बाबा तू काय कोणती त्यांची स्तुती तुझे कारण कोणती समय हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मग भाऊ बहिणीनो आता आमचे समर्पण करता विविध रीतीचे समर्पण करताना आम्ही आमकांचं समर्पण देऊया आम्ही एकच श्लोक म्हणतले सर्व सांदिता सर्व सांग आता न्ही हर एकले समर्पण करून जाल्या उपरांत आमी सगळे मिटोवन दितले देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो समर्पण करच्या फुडें आमी विविध भुरग्यां खातीर युवजाणां खातीर सगळ्यांक समर्पीत करून आतां मागतले हांव फुडें आसता वरां भक्तीन मागा देखून कीर्तनकार म्हणटा प्रार्थिसुनी ओ मगने ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು
ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, आनंद आरोग्य पडियुवे. देखून आता सगळीं आमी भक्तीन मागया. नीट बसा, भुरगीं सगळीं उबी रावा. भुरगीं 1 to PUC पर्यंत, 1 to 10th पर्यंत सगळीं भुरगीं खंय हंयसर आसा थंयसर उबी रावा. मुखार येवचें नाका, थंयसर उबी रावा, उबी रावा. हात जोडा भुरगीं सगळीं, हात जोडा. 1 to PUC पर्यंत सगळीं भुरगीं, 1 to 10th पर्यंत सगळीं भुरगीं उबी रावा. 1 to 10th पर्यंत दोळे दांपा, आज जोडा भुरगीं. ती निश्चीन पळय नाका, अलतर भुरगे सोम्या पळय, दोळे दांपा. तशी निश्चीन पळयना. तुका भलायकी जाय, समाधान जाय, सोम्या पळोवन माग, सोम्या पळोवन मागा. भुरग्यांनो मागा. वडिलांनो, तुमची भुरगीं ह्या भुरग्यां बद्दल मागची गरज आसा. ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशी सोडा हाडय नाका म्हणल्यार सोम्या जेजू ह्या भुरग्यांक, ही भुरगीं तुज्या सरशी आयल्यान, तुज्या पांयां ताळ्या आयल्यान, तुजो आशिर्वाद मागोवंक आयल्यान, तुजी कृपा मागोवंक आयल्यान. आधुनीक टेम्पटेशन म्हणल्यार संवसारांत, तळणेच्या संवसारांत, मोबायल म्हणल्यार महा आतंक बरीत संगतीच्या संवसारांत आज ही भुरगीं आसात. तांकां वायट सोयेक संपडनाशें, तांकां राख आनी सांबाळ. पिडेंतलें, अवघडांतलें, मारीच्या पिडेंतलें, सुरवाईटांतलें, देवसराच्या ताळण्यांतलें, पासांतलें, माटमंत्रांतलें, बेदीसपणांतलें तांकां निवार. तांकां सुडका दी, सुडवण दी, जाणवाय दी, गिन्यान दी, चिरुकाय दी. शिकोंक बरी मोत, उडा सकत, गिन्यान सगळें फोव कर. सोम्या, वडील हात उबारा. हे भुरग्यां सोम्याच्या पांयां तळ समर्पिया. सर्वस्व दिता सोम्या. हे सगळे भुरग्यांक तुज्या पांयां तळ समर्पित सोम्या. तांकां स्वीकार कर, तांकां आशिर्वादीत कर. तांकां बेसावानी बघ, तांकां आपूण गुण करचें. सो टच देम, हील देम लॉर्ड. तुज्या पवित्र हातांनी आपूण तांकां गुण करचें. सो टच देम, हील देम लॉर्ड. म्हाका सोडवंदाराक हांव समर्पित. भुरगीं बसा. इवा जाणां आसात, उबी रावा. PUC तावन काजर जावना ते दोळ पर्यंत आसात. इवा जाण तीन सुबी रावा, तीन सुबी रावा. तुमी आज जोडा, दोळे दांपा, आज जोडा, दोळे दांपा. सोम्या मुखार. इतलीं जाणां तुमच्या बसत आज मागतात. बसून आसलीं भुरगीं आसात, वडिलां आसात. आमी सगळीं तुमच्या बसत मागता. तुमच्या जिवितांत उत्ती स्वप्नां आसात. बरें शिकत जाय, बरें काम मेळत जाय, बरो चली व्हंकलचो न्हवरो मेळत जाय, बरें कुटुंबाची विची जाय, जिवीत नंदन सायजी म्हणली वरती आशा आसा. आशिल्लीं स्वप्नां जरी सायजी म्हणली आशा आसा. मागा आनी तुमी घेतल्यात. आस्क आनी यू वील रिसीव. वडिलांनो, ह्या भुरग्यां खातीर मागा, युवजनां खातीर मागा. आज जायतीं युवजनां जायत वायट सवयेक बली जाल्लीं आसात. माध्यमाच्या अडचणी सांपडलेलीं आसात. बिडी सिगरेट, बिडी सिरो,
सगळ्यांनी ओळख जाल्ली आसा. फ्रेंडशीप इश्टागात वायट पब क्लब म्हणून भोंवतलीं आसात. मादक द्रव्यांक बली जाल्लीं आसात. घरच्या परिस्थिती ओत्तडाक बली जाल्लीं आसात. आर्थीक संकश्टां बली जाल्लीं आसात. सगळे जाणां सुटका सोडवून मेळच्या पासून आमी मागया. मंगळाची युवासना तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता हांव. तुका पळय सई, तुका आपली सई, तुजें तो समाधान सोडून घेसे म्हूण ती आयल्यान ग्रेस्तर नाटो तुजे लागीं आयिल्लो. तो समाधान घेवन फाटीं वचोंक ना. कित्याक ताणें तुका पळोवंक ना. तुवें ताका पळयलें पण ताणें तुका पळोवंक ना. आज इतर नाटी तुका पळयतात, तुका आपुणूंक आशेतात, तुजें समाधान संतोष घेवंक आशेतात. सोम्या ताका आपूण गुण कर. टच आनी हील देम लॉर्ड. वडिलां हात उबारा, वडिलां हात उबारा. आमच्या भुरग्यांनो हात उबारा. आमच्या युवासना पासून मागया आमी. सोम्याच्या युवासना तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव. ताणें आशिल्लें, ताणें चिंतिल्लें सगळें ताका फळ कर. सोम्या सुटका लाभ सोडवण लाभ आशिर्वादीत कर. तुज्या बेसवानी जिवीत बदल कर. सर्व वायट सत्यता कडे सत्यता विघ्न आव्हानांना निवार. त्याची जीविताचं फुडार नंदन कर. त्याची जीवित नंदन कर. आशीर्वादात कर. बेसवानी बर सोम्या. हालेलुया हालेलुया. युवजनांनो बसा. काजरी जोडी आसात उबी रावा. काजरी जोडी काजर जाल्लीं आसात. विधविनी काजर जाल्लीं आसात. जोडी आसूंक पुरो, एकली आसूंक पुरो, पतीन वा पतीन भायर आसूंक पुरो. तुमी काजर जाल्लीं आसात उबी रावा. उबी रावा. आज जोडा. तुमचो पती पतीन आसात आज जोडा. सुमी म्हाका तुमचें समर्पण करा. काजर दिसा तुमी दिल्ली ती भास सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो, मोग करतली. तुका मनान लेखतलो, तुका मनान लेखतली, तुका विश्वासी रावतलो, रावतली म्हणली ती भास. सर्वेस्पर देव ती भास जारी करून कृपा दिवन दी म्हण मागा. दोन काळजां तुमी, दोन मनां तुमी, दोन कुडी तुमी एक जावचे प्रयत्न करतना थोडे पटी होंदाणीके जायना. थोडे पटी कॉम्प्रोमायज जायना. थोडे पटी समाधान संतोष आसना. त्या पासून सुमे लागीं मागा. तुमचे मदें सुख, तुमचे मदें संतोष, समाधान, मान, विश्वासीपण रुता जावच्या पासून मागा. जे कितें सक्रामेंता म्हाका दिल्ली भास ती जारी करूं कृपा मागा. पतीन समोग करून दी. पतीन समोग करून दी. पतीक मानान आनी मोगान लेखून दी. पतीक मानान आनी मोगान लेखून दी. पतीन ती विश्वासी जावन दी. पती ती विश्वासी जावन दी म्हूण मागा. मगळ भुरग्यांनो, युवा जाणांनो, बसून आसलेल्यानो, ह्या आमच्या भाव भयणी खातीर ह्या वक्ता सोम्या लागीं मागया. सर्वस्व आमी भेटोवन दिता सोम्या. बसलेली हात उबारा, उबी रावलेली हात सोडा. सोम्या या काजरी जोडा तुझ्या पायाला समर्पण दिता. तांच्या लग्नाच्या दिसा रसमेलाच्या दिसा वेळा ताणी दिल्ली ती भास सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन सगळे तांच्या जिवितान एकामेकां समोर करता. एकामेकां मानून लेखता, विश्वासी रावता म्हणून ती भास पडून ताका कृपा दी. तांच्या सुखान तूं राव, तांच्या दुखान तूं राव, तांच्या विश्वासी म्हणून तूं राव सोम्या. सगळ्या तांच्या विघ्नांतल्या अनुवारांतले पिडेशनांतले कृपा दी. तुझे संतोष दी, तुझे समाधान दी, तुझा आधार कृपा दी सोम्या. touch and heal that Lord. तुम्ही बसा. मुगल भावानो भयणीनो, एक सुरी आसात, विधव आसात, विधवी आसात, काजर जावंक ना एक सुरी आसात. सगळीं उबी रावा. उबी रावा. तुमचे बसोद मागता. तुम्ही तुमकां सुमे समर्पण दिया. तुमच्या एकसूरपणान समी जावन तुमचो सांगात. तुमच्या एकसूरपणान समी जावं दी तुमचो भद्र कवच. सोम्या जेजू संवसारी जिवितांत एकसुऱ्या जीवन आसच्या तांकां तुमचो तांचो सांगात जा. तांचो इश्ट जा, तांचो भयण जा, तांचो भाव जा, तांचो आवय जा, तांचो बापूय जा. सगळें तूं जा सोम्या. मगळ भावन भयणीन बसून आसात. हे आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. हात उबारया. आमी समर्पण दिवया ह्या आमच्या भाव भयणी. सोम्या एक सूर्य असलेल्या आमच्या भाव भयणी समर्पित आहात. एकसूरपणाच्या जिवितांत
थोडे पुढे निराश होताना तुझी कृपा सगळं बेसा मोळ कर त्यांच्या एकसुरपणा तू राव त्यांच्या संगत राव सोम्या त्यांच्या संगत राव त्यांच्या कष्टात तू राव त्यांच्या दुकान तू राव त्यांच्या बेसार तू राव त्यांच्या पिढ्यात तू राव सोम्या त्यांच्या संगाती त्यांच्या कृपा ती संग बाळती बेसावती सर्व ऐकांचे विघ्नांचे अनुवादांचे पिढीशन त्यांना निवा त्यांच्या मोदी समाधान कुणी पुरी बनाकी सर्व ऐकांचे रावा संतानाच्या मासांच्या मारीची पिढी सोम्या आपण सोम्या त्यांना गुण कर टच 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 and heal them Lord hallelujah hallelujah मगल भावना बहिणीनो आम्ही मागया बसया तुम्ही बसा कोणाक कुडीची पिडा आसा कोणाक कुडीची पिडा आसा एका रितीची पिडा जावं पुरो कॅन्सर जावं पुरो काळजाची जावं पुरो किडनीची जावं पुरो गर्भकोशाची जावं पुरो ब्रेस्टाची जावं पुरो फ्रँक्रियस जावं पुरो शुगर BP कोलेस्ट्रॉल तकली पडापड सायनस थायरॉइड बॅकबोन पेन स्पॉन्डिलिटीस मागीर डिस्क प्रॉब्लेम कितें आसा उबी रावा तुमच्या भलायकी खातीर विशेश करून मागता कुडींत पिडेन कश्ट केल्ले भाव भयणी आसात मस्त जाणां आसा मगळ समया इतले जाण हांगासर आसात एका ना एका रितीन पिडेन आसात भलायकी आसलेली देवाक अर्गां दिया हे आमच्या भाव भयणी खातीर मागया सोम्या तुवें म्हळें कश्ट केला न्हू म्हजे सरसी येया आनी हांव तुमकां भलायकी दितलो समाधान दितलो म्हळें त्या पासून सोम्या हे सगळे कश्ट केल्या भाव भयणी तुज्या पांया तळा समर्पण दिता आशिर्वादीत कर सोम्या बेसांव आनी बर म्हूण मागता सोम्या सर्वस्व समर्पण दिया सर्वस्व तुका भेटून दिता सोम्या जायते पिढे आसता गुण केल्ल्याचे विविध मनाच्या आरीच्या मारीच्या पिढे कष्ट केल्या सगळे गुण केलाय या सगळ्या भाव पिढीक आपण गुण कर तुझी गुण करची देवी सगळं त्याच्या शिराने वळय तुझ्या पवित्र कर्षण दुईतळ कर तुझ्या नावांत गुण कर तुझ्या नावांत वरी बनाकी सगळ्या पिढ्यांतले त्यांना मुक्त कर त्याच्या त्याच्या केसाच्या पायाच्या नाच्यापर्यंत आणि वरवरच्या पिढ्यांचे तू आशीर्वाद कर सत्पूर्ण आपण गुण कर मग भाव बहिणीनो सगळीं बसया आमच्या काळजाचेर रद्द भरया आमच्या कुटुंबात समस्या आसात कुटुंबात प्रॉब्लेम आसात ना समाधान आसा विविध समस्यांक आमी बली जाल्या कश्ट जाल्या अकांत आसात बेजारे आसा आर्थिक अडचणी आसा बिझनेस समस्या ना विविध समस्या आसात कामाच्या समस्या आसात कुटुंबात समस्या आसात सगळे समस्ये समर्पिया अपड जेजू म्हाका म्हणलें गीत आमी गायताना एकच चरण घेवचें तुम्ही दोळे दांपा मागा बवर्तन मागा आणि ह्या वर्ता भलायकेचे मागणे मागतल्या खंडीत सुमी तुमचेर आशीर्वाद घालतलो बेसांवांनी भरतलो आणि गुण करतलो देखून तुमी आमी आज सोडून आतां आमच्या हृदयार दवरना भक्तीन आमचें समर्पण करया सोम्या आपण जेजू सगळी परसा तुझ्या लागीं भलायकीची समाधानाची संतोषाची भीक मागतात तांच्या तुझे तयार दिश्ट घाल आपड म्हाका सोमिया आपण जेजू आपड म्हाका सोमिया आपुडलेल्या आताच्या मनशाक तुवें आपडलें बहिणीक आपड सोमिया पुढ्या भारती मेळाक तुवें आपडलें सोम्या आपुड म्हाका आमच्या भाव भयणीक आपड आपड म्हाका रक्त सवड असले आपडलें सोम्या आपड आमच्या भाव भयणीक कश्ट केल्या भाव भयणीक आपुडान गुण कर आपड म्हाका तुझ्या ससुबाई सोबत आपण गुण केलं सोम्या जायते पिढे आपडले गुण जातलो या सगळ्या भाव भयणीक तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो तुझ्या एका सूत्रान हांव गुण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो पातयेल्या कुकूळ धरतलो पातयेल्या कुकूळ उलो मारा सोम्या सोम्या लागीं मागा गुण तू पिढा गुण जावच्या बसत मागा पिडेस्तांक तू गुण करतलो तुझ्या स्पर्शान तुझे सकते तुझ्या
तुझ्या आत्म्यात तुझ्या आत्म्यात तुझ्या स्पर्शात तुझ्या स्पर्शात तुझे सक्ते तुझ्या सक्ती तुझ्या आत्म्यात तुझ्या आत्म्यात गुण जातलो आपण माका आपण जेसू. आपण आणि गुण कर. आपुड माका सोमिया आपुड माका सोमिया हालेलुया. सगळे बोला मला. आपुड माका सोमिया आपुड माका सोमिया हालेलुया. हालेलुया. वडल्यान हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. बोला बरं हालेलुया. हालेलुया. बोला हालेलुया. 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 बोला बरं हालेलुया. 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 सगळ्याचे या सगळ्या भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझी गुणकाची देवी संगताच्या शिरा निवडे. तुझे पवित्र गषणो नितळ कर. तुझ्या नावात गबरी कर. तुझ्या नावात गुण कर. सर्व एक संतते मोठे संतते वंशाचे नांदे सोन्याला गरीबा सर्व पिढ्यातले गुण कर. वतीच्या पिढ्यातले गुडीच्या पिढ्यातले कुटुंबाच्या पिढ्यातले गरीबा गुण कर. सगळ्या तुझी गुणकाची देवी संगताच्या शिरा तुझे पवित्र कर. शिरा त्यांच्या गुडीच्या काठीने वर्षाला सोम्या तग सुडकाला बाई सोडला बाई आशीर्वाद ला बाई सगळ्या सगळ्या गुडक्याचे आशीर्वाद कर. युवाजनाचे आशीर्वाद कर. हाजरी सोडाचे आशीर्वाद कर. लक्ष्मीचे आशीर्वाद कर. त्यांच्या कुटुंबाचे पिढ्याचे प्रायमंताचे आशीर्वाद कर. सोम्या संपार प्रियंता मुक्तिका सुडका सोडवाडला बाई सोम्या टच and heal them Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೇ. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबणीनो इकडी बुरदोळे दामप्या आम्ही आमच्यात माथ्यार दवरया सगळ्यां सुटका भलायकेची मागणी भलायकी खातीर विशेष करून मागले सुटके खातीर मागे इतले पोटी आमच्या मध्यंत नासमाधान टेन्शन विविध नमुन्याची चिंतना दोस्तात ताळणी येतात देवसर सो पाच सामका वडो घालता देखून ह्या संदर्भार आम्ही सुटका सोडवण्यापासून मागे सुटका सोडवण्यापासून मागे जिजून बसयल्ल्या पवित्रत्म्या तूं देवनी बाबाच्या आत्म्या तूं देवनी सुटका दिवंके सोडवण दिवंके म्हज्या जिविताचे सगळे बांदपास तुटून उडोवंके पवित्रत्म्या सुटका लाभय सोडवण लाभय सगळे देवसराचे बांदपास मोडून उडय जिवितांत दादोसकाय लाभय जैत लाभय विविध मनाचे देवसराचे पास मोडून उडय पवित्रत्म्या जिजून बसयल्ल्या पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवाने हर एकल्याचेर देवोन येतो आमचेर देवोन ये देवाने पवित्रत्म्या या वक्ता तुमचेर हांव उदकाचो शिवर जेसून तुमचेर या वक्ता उदकाचो शिवर हांव उडयतलो पवित्रत्म्याचो अभिषेक तुमच्या जातलो पवित्रत्म्या तुमकां कृपेन शक्तीन भरतलो बापाच्या आत्म्या हे पवित्रत्म्या देवाने या सगळ्या भक्तिकांचेर तू देवोनी तुझी सुटका लागबाई सोडवण लाभय पवित्रत्म्या जेसून बसयल्ल्या पवित्रत्म्या बापाच्या आत्म्या मुला मारा सोम्या पवित्रत्म्या
पेंटेकोस्ताची सेवा देवा नाही पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने तुझी गुणकरची सगतला बाई सुडकाला बाई सोडवणला बाई पवित्र आत्म्या आमच्या जीवी तुझ्या फळाने बाप तुझ्या दाण्याने ठाई पेंटेकोस्ताचा बियान तरतोरांना बदलायला पण असलेल्या शिसाच्या देवा नाहीलेल्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने आमका अभिषेक कर तुझी गुणकरची सगत आमकाला बाई तुझी सोडवण आमकाला बाई सुडका आमकाला बाई आशीर्वाद आमकाला बाई पवित्र आत्म्या Shada kabala bala bala, shanda kabala malaya la la la, shada la bala bala bala. Touch us, Lord. Heal us. मुझा दुखा बुझवून देंगे जिसून बसल्या पवित्रात्म्याये बापाच्या आत्म्यान तू देवनी मुझ्या कष्टात तू आधार जाऊन ये मुझ्या कष्टात विश्वास जाऊन ये पवित्र आत्म्या अभिषेक करून घे टच आधार जाऊन ये मुझ्या कष्टांतून आधार जाऊन ये मुझ्या आत्म्यातून बुजवून दिवके मुझ्या कष्टांतून आधार जाऊन ये मुझ्या कष्टांतून आधार जाऊन ये मुझ्या आत्म्यातून उजवाड जाऊन ये मुझ्या आत्म्यातून उजवाड जाऊन ये जिसून बसल्या पवित्र आत्म्याये बापाच्या आत्म्या मुझेर देवून ये मुझेर देवून ये मुझेर देवून ये मुझेर देवून हातो बरी सगळी हालेलुया 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 ओला मारा सम्या हालेलुया 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 सम्या जेजू हे सगळ्या व्यक्तींचा भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणकाची देवी सगळ्याच्या शिराशिरे निवडाई सुरताला बाई सम्या सुरताला बाई सुरताला बाई सर्व सत्यता कोणा सत्यता देवसराच्या नाट्यात गरीवास आशीर्वादी सम्या पाचच्या निर्माण हालेलुया 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 हातो बारिया हालेलुया हालेलुया जेजू सोम्या आमच्या देवा काकुळत आमची या तुझ्या भुरग्यांची दया दाख बोक्साणे लावोय सोडका दी तू सोडवून लावोय जिवितांचे नंदन कर जेजू सोम्या आमच्या इष्टा आमच्या कुटुंबात तू राव समाधान संतोष तू दी
संतोष लाभय सुटका तूं दी कुटमा आमची बगेवून कर जेजू सोम्या आमच्या वैसा भलायकी आमकां लाभय आपूण आमकां गूण कर कोडीची पिडा मोतेची पिडा सगळी पिडा तुझ्या रक्तान सुमिया दोन तूं गूण कर सुमिया देवा आमच्या वैसा सगळ्या पिडेंतले तूं आमकां गूण कर आपूण सुम्या आपूण आमकां तुझ्या वेंगेन गे आशिर्वाद दी तूं आमकां सुटका सोडवण लाभय रेतिरेच्या स्पिरितान जियोंक आमकां फुडल्या दिसांनी करपा लाभय जिवीत आमचे नंदन कर जिवीत आमचे नंदन कर हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आता बऱ्या अर्गान तुका सुमया जेसू अर्गान तुका सुमया जेजू उभी रावया अर्गान तुका सुमया जेजू अर्गान तुका सुमया म्हटल्यान जेजू अर्गान तुका सुमया जेजू अर्गान तुका हगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयाचे सदैव जावं सुमयाचे नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 जोरान ताळयो बडया जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 4 दिवसांनी सोम्यान आमकां घडला 4 दिवसांनी आमकां सोम्यान गुण केला समाधान दिला संतोष दिला त्या बसत तकार गांधूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दिमी गेल्या हे देवडा सक्रमेंत ये देवोडा सक्रामेंतो साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सलून वेच्या हस्कत विश्वा बावरताचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेच पुत उल्हासानी स्तुती जावं पृथ्वी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीन वाढता प्रार्थुया ये देवा या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय
तुझ्या सोडवण्याचं वर्षदास आमच्या ते बगी सारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां फोव कर. अशें आमच्या कुटुंबांनी तुझें आजारपण आसतात असलें वातावरण आमकां रुपीत करूंक कृपा दी. अशें तुज्या आजारपणांत आमचें कुटुंब समाधानाचें संतोशाचें मोगाचें मागण्याचें साव दी. शांतीचें आनी समृद्धीचें साव दी. ह्या मुखांतर एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक आमकां कृपानी सगत लाभय. जोची येताय आनी राजवट स्थळ येताय ससनाच्या ससना. जेजू मोगळ तूं ये. जेजू मोगळ तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. रावोंक जेजू तूं ये. जेजू जेजू तूं ये. कुटुंबांत म्हज्या तूं ये. कुटुंबांत म्हज्या तूं ये. कुटुंबांत म्हज्या तूं ये. ತಾಳಿಯ ಬೇಡ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. हल्लेलुया स्तुती महिमा. मगळ भाऊ भयणीनो, तुमकां कोणाकी म्हाका मेळोंक जाय, काही कावन्सिलींग करूंक जाय, मागण्या विशयांत रिक्वेस्ट दिवंक जाय, तुमी म्हाका पक्षी केरीन मेळयेत. येता आसतना फोन करन या. फोन नंबर त्या कटतेलेंत आसा. ना त्या गुगलांत म्हजें नांव गेल्यार फोन नंबर येता. युट्यूबांत म्हजें नांव गेल्यार फोन नंबर मेळटा. देखून आतां मेल्वीन नोरोना गोता न्ही तुमकां तातूंत तुमी काणूनचें. आतां तुमी म्हाका फोन करून येवचें आनी आयलेले सगळे चडावत 99% जर लोकांक मागलेलें फावो जालां. देखून पुंतळाक या भेट करा आनी तुमचे खातीर खंडीत आमी मागता.